आराधन तुका ये सोडवणारा आराधन तुका जेसू मोगळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका ये सोडवणारा आराधन तुका पुण्या रूपार तू लिपोन रावलाय दैविक तू सोमो वाटून आसाय पुण्या रूपार तू लिपोन आसाय दैविक तू सोमो वाटून आसा पुर्बेन तू आमकां नेटोन आसा पुर्बेन तू आमकां नेटोन आसा पोवी सांगा तू सोतीवून आसा पोवी तू सो सांगतीवून आसा जेसू मोगळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका पूर्ते सागोरा आराधन तुका ये सोडवणारा आराधन तुका पवित्र साक्रामेंतान आमचे खातीर सगळ्या संवसाराच्या बाचावे खातीर सगळ्या लोकांक सुटका दिवच्या खातीर मनीस जावन आयिल्ल्या जेजूक आमी आतां आराधन करया तुमची जबाब आमी तुका आराधन करता येसुमिया आमी तुका आराधन करता येसुमिया मनशाक मदें मनीस जावन देवाचो पूत तूं शब्द आसलो मनीस जावन ह्या संवसारांत आयिल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसुमिया मोरयेच्या त्या पवित्र उदारी पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तूं जल्म घेवन ह्या संवसारांत आयिल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसुमिया सर्गीचो दळबार साणून आमची दुखां पुसूंक आमचे कश्ट समजून बापाक भेटोवच्याक ह्या संवसारांत आयिल्ल्या मोगळाची आमी तुका आराधन करता येसुमिया आमची पातकां तुजेर घेतिल्ल्या आनी तशेंच कुर्सार तुकाच बलिदान जावन भेटोवन तुजें रगत आमचेर वारून तुजी काकूळ तूं आमचे वयर दाखयल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसुमिया पुनर्जीवन जावन तिसऱ्या दिसा महिमे बरीत जावन उठल्ल्या आनी जैतेवंत जाल्ल्या संवसाराच्या संगतीचेर देवसाराच्या शक्तीचेर दुष्ट शक्तीचेर झूज माडल्ल्या
आनी जैतेवंत जाल्ल्या जैतेवंत क्रिस्ता आमी आमी तुका तुका आराधन करता येसुम्या कोणेंच बियनाय संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलो आमचे जिवीत अखेर जाता ना पर्यंत आनी फुडें आमच्या सांगाता रावच्या पवित्र आत्मा बसयल्ल्या आनी आमच्या मदें वस्ती करच्या देवाच्या पवित्र आत्म्या आमी तुका आराधन करता येसुम्या बापाची वळख आमकां दिवन रसुल्लो देव आमकां पसता भियेनाकात हांव तुमच्या सांगाता आसा म्हणून सांगल्ल्या मोगाळा जेजू आमी तुका आराधन करता येसुम्या पवित्र साक्रामेंत घडोवन आमकां भाग्यवानपणाची वाट दाखयल्ल्या आनी भाग्यवान करच्या मोगाळा जेजू आमी तुका आराधन करता येसुम्या वैजा मध्ये श्रेष्ठ वैज याजकामध्ये श्रेष्ठ याजक जाल्ल्या आनी गुण करच्या मोगाळा जेजू आमी तुका आराधन करता येसुम्या आत्म्याची भलायकी आमकां पाटी लाभोवच्या मोगाळा जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या आमची दुकां पुसून काड काकुळत दाखोवच्या मोगाळा जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या आमची मागणी स्वीकार करून बापा तुज्या हाती म्हजो आत्मो समर्पण दिता म्हणून आमकां समर्पण केल्ल्या मोगाळा जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेसू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेसू ओगळाप तुका सोम्या जेजू प्रभ तुका सोम्या जेसू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेसू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेसू भावांनो भयणीनो आमी एक घडी बरोबरशी आनी पवित्र साक्रामेंतांतय आमची दिश्ट कसोवया आनी वो वेळ सुरवेर आसा आमकांच देवाच्या हातांत घालूंक कित्याक इसाया प्रवादीचें पुस्तक आमकां 55 अध्याया स्पश्ट सांगता पयली वळतावन म्हज्या उपरांत तुमी हें म्हणा तर आमकां बरें समजता आमी सक्कडी प्रायस्तां आनी पिडेस्तां ऑनलायनार हे मागण्यान भाग घेतात जाल्यार आमी हेर भाव भयणी हांगासर आसाव आमचे पासत आनी हेरां पासत मागणी करूंक हो वेळ मागण्याचो हो वेळ आराधनाचो हो वेळ स्तुती करचो इसाया प्रवादीचें पुस्तक 55 एक वळीतावन अशें म्हणटा म्हज्या उपरांत तुमी म्हणचें तुमी तान लागलेल्या न्हू तुमी ताण लागलेल्या न्हू उदकाशी येया उदकाशी येया तुमचे घडे तुमचे कडेन दुडूना तरी येया दुडूना तरी येया दुडून आसतना विकतें घेया दुडून आसतना विकतें घेया आनी खाया आनी खाया येया येया फारीक करिनासतना फारीक करिनासतना दाकां सोरो आनी दूद विकतीं घेया दाकां सोरो आनी दूद विकतीं घेया पोशण दिनात त्या वस्तूंचेर पोषण दिनांच्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक करशितात तुमी दुडू कित्याक करसितात तुमकां दादोशी करिनात तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर त्या वस्तूंचेर तुमची जोड तुमची जोड कित्याक होगडायतात कित्याक होगडयतात सत्रायेन म्हजें तुमी आयका सत्रायेन म्हजें तुमी आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें आनी पक्वान खावन आनी पाकवान खावन तुमी दादोशी जातल्यात तुमी दादोशी जातल्यात कान दिवन आयका कान दिवन आयका आनी म्हजेशी येया आनी म्हजेशी येया आयका आयका आनी तुमी जियेतल्यात आनी तुमी जियेतल्यात हांवें दाविदाक बसयल्ल्या हांवें दाविदाक बसयल्या आशिर्वादां प्रमाणे आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन हांव तुमचे कडेन एक सासणीक करार करतलो एक ससनीक करार करतलो भावांनो भयणीनो
देवाचें उतर आमी आमच्या वोंटांतल्यान तोंडांतल्यान काळजान मनांतल्यान परगट रितीर उसरलें. सुमी आमकां म्हणालो, तुमी तान लागलेल्यानो भूक लागलेल्यानो मुजे सरशी येया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आज तान लागची भूक लागची म्हळ्यार सुमी म्हणटा कुडींत न्हय. कुडींत आमी भुकेल्या जाल्यार कोणाय कडेन मागल्यार भावार्थांत ते आमकां दितात. तशें म्हळ्यार देव आमकां सोंड घालिना. रसलो देव आमकां पोसता, जेवंक दिता, वारें दिता, उस्वासाक तो सदां निरंतर तशेंच पियोंक उदक दिता. आनी हांगासर सोमी म्हणटा तुमकां तान लागल्या भूक लागल्या म्हळ्यार प्रस्तुत समाजेंत गालातकारांक बरयलें पत्र 5 अध्याय 18-19 वळ आमकां सांगता. रक्तामासाच्या वडण्या प्रमाणे प्रस्तुत काळाची समज जियोन आसा. भुरगीं, युवा जाणां, थोडीं वडिलां रक्तामासाच्या वडणेक गालातकारांक बरयलें पद 5 अध्याय 18-19 वळ आमकां सांगता. राग, कठीण राग ह्या दिसांनी मनशांक मोसोर आनी मस्तू जाणां आसल्ल्यांक चड मोसोर. जागो आसा, पयशे आसात, भांगार रुपया आसा आनी कोण वांटून घेनात तांचे तें आमकां पळोवंक मेळटा. ही वास्तविकता. तांकां इल्लेशें दिवचें म्हळ्यार सुरात, मस्तू मोसोर, पयशे वस्तू हांगासर उलयनात. चड उलोवचें मनशापण, सांगातपण. एक बरें हांसो दिवंक तांकां जायना. सांगाता इल्लोसो वेळ करसी म्हळ्यार तांकां मोसोर जायना. आनी कोणी सांगाता मेळटात जाल्यार आनी बरें करतात, सांगाता येतात जाल्यार कुटुंबांत मोसोर, राग तांचे मदें आसा. झगडें आनी अत्याचार, बेबदेपण, पानोत्सव अशें जायत्यो संगती रक्तामासाच्यो वडण्यो आनी मोसोर, राग, झगडें देवसाराच्यो संगती म्हणटा पवित्र पुस्तक. रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत 8व्या अध्यायान रोमन्स चॅप्टर 8 आमकां सांगून दिलां, आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे तुमी जियेया. तुमची काळजां आनी मनां पवित्र आत्म्याचें मंदिर. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. कोणाच्या कुशे प्रमाणे जियेया? आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेया. आमचे काळीजांनी आत्मो कोणाचें मंदिर? पवित्र आत्म्याचें मंदिर. भितर आसा तो पवित्र आत्मो आमकां बापाक उलो मारूंक, अब्बा बापा म्हणून उलो मारूंक शकता. आनी मागणें करचें, आराधन करचें, स्तुती करचें काम मनशाचें न्ही, आमचे भितर वस्ती करता तो पवित्र आत्मो हें करूंक शकता. ताणें मात्र आमकां हें सांगीत, ओन्ली द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड हू ड्वेल्स इन आवर हार्ट्स अँड माइंड्स प्रॉम्प्ट्स टू कॉल एज अब्बा फादर. हें पवित्र पुस्तक. आनी कातोलीक पवित्र सभेची दोतोर कॅटेकिझम ऑफ द कॅथोलीक चर्च हें स्पश्ट सांगता, शिकयता. पवित्र सभेचे बापूय आमकां सांगून दितात. देखून सोमयान म्हळें तुमकां आज तान लागल्या. देखून मस्तू जाणांक आमकां न्हीद पडना. आमकां आमी म्हणटा आमकां टेन्शन जाता, सक्कडी आमकां काळोकुस दिसता. आनी ह्या दिसांनी आमी मस्तू भियेता. सरकार आमकां बेश्टयता म्हणटा, राजकीयाचे मुखेली आमकां बेश्टयतात, आमचे क्रिस्तांवा मदलेच आमकां बेश्टयतात, अधिकारी आमकां बेश्टयतात, शेजारी आमकां बेश्टयतात. देखून आमी तांकां सुलाबेर फाती येता. ही देवसाराची विचिश्ट सकत ह्या दिसांनी आमच्या दियेसीजींत आसा, आमच्या भारतांत आसा. थोडे आमचे मदेंत प्रवादी जाल्यात आनी ते फडकिरे प्रवादी जाल्यात आनी ते आमकां बेश्टयतात. आनी कोणाक बेन दिसता? कोण आत्मो पवित्र आत्म्याक आपल्या मदें घेना आनी वळखना,
कोण जेजूक वळखना फकत बायल्या बार नांवा खातीर पयशां खातीर आडंबरा खातीर आसा तो व्यक्ती आज भियेता पिडेक भियेता देवसाराक तो भियेता कितेंय वायट आसा जाल्यार ती दैवीक सकत न्ही ती देवसाराची सकत कित्याक देवाक वायटाची ताळणी बिलकुल येना म्हणटा जाकोबाचें पत्र देव पातकान पडोवंक आमकां सोडिना देखून आमच्या बाबाच्या मागण्यांत आमी मागता आमकां ताळणेन पडोवंक तूं सोडिनाका तूं आमच्या सांगाता राव ताळण्यांत पडचे आमी देव आमकां ताळण्यांत घालिना पूण आमी ताळण्यांत पडनातल्या बरी आमकां सांग मागणें करता आमी आमच्या बापाच्या मागण्यान देखून देवाक पातकाची ओडणी येना ताळणी येना कित्याक देव बरो बऱ्यांतलो बरो देव तो देखून आमी ताका आराधन करचें आराधन तुका आमी कोणाकच संवसारांत आराधन करिना इमाजीक आराधन करिना मोरयेक आमी आराधन करिना आज पवित्र सभा आंवकार कोसे सावमायेची इमॅक्युलेट कन्सेप्शन ऑफ मेरी या आमी म्हणटा मोरयेच्या त्या काथावीन गर्भ सांबाळून पापा काथावीन नासतना ती पाप नासतना गर्भ सांबाळलेली मोरी तिने आमकां ह्या जेजूक दिल्लो आनी पाताक नासतना ती आसा जाल्यार जेजू देव मनीस पाताक नासतना पाताक करिनासतना आमचे मदें आसा तशें जाल्यार जेजूक त्या देवाक आमी आराधन करतना तो म्हणटा तुमी मुजे सरशीं येया आमी आज जेजू सरशीं मरिया मारिफात जेजू सरशीं येवंक तो आपयता आनी तो म्हणटा तुमी आज हांगा मागणें करूंक आयल्यात फाटी येया फाटी वेतना तुमी दादोशी जावन वचा जंय आनी तुमी चिंतात म्हणटा स्वामी तुमी आज मस्त दुडू करसितात आमचे मनीस म्हणटात इल्लें रिलॅक्स करया संतोश पावया देखून पिकनिकाक या पूण पिकनिकाक वचून फाटी येयल्ले समाधानान आसानात आमी इल्लेशें सोरोप येया सगळ्यात बसया पार्टी करया रिलॅक्स आनी तले रिलॅक्स जाल्ले दोळिनात एकत ते डिस्टर्ब जाल्यात या ते देदेस्पोर जाल्यात मागीर दुसऱ्या दिसा जिणी तित्त करकाराची जाल्या देखून मदर तेरेजाच्या उतरां प्रमाणे कोण साक्रामेंता मुखार तो वेळ करसिता आनी तशेंच तो डॉमिनीक सावया म्हणटा एक वर सोम्या सांगाता हांव करसिताना सगळो दीस म्हजो आजापी रितीर बरो जाता मदर तेरेजा ताच्या सिस्टरांक म्हणाली तुजी कामां सोम्याची ही कामां कश्ट जावन नजो जाल्यार सकाळीं फुडें न्हिदोंक वेतना साक्रामेंता मुखार वेळ करसिया जेजू कडेन आत्म्याची तान बागोवंक आनी ती बूक थांबोवंक मागणें करा आनी कोणें तें केलां तांची बूक थांबल्या तान बागल्या आनी देवाचें उतर इजाया 55:1 आज तें सांगिल्लें खरें जालां तुमी दादोशी जाताल्यात देखून आज आमकां दादोशी जाय जे झगडें केल्यार दादोसपाय मेळना कोर्टाक गेल्यार ती दादोसकाय मेळना पुलीस स्टेशनाक गेल्यार दादोसकाय मेळना पॉलिटिक्स खेळल्यार दादोसकाय मेळना पंगड बांदल्यार दादोसकाय मेळना संवसारांत इश्ट पयशां खातीर आनी सोऱ्या खातीर जोडून घेतल्यार ह्या वायटा खातीर भांगारा खातीर आस्ती खातीर जोडून घेतल्यार दादोसकाय मेळना पूण सर्गींच्या ग्रेस्तकाय एकाशी येल्यार दादोसकाय मेळटा सोम्या सांगाता संतोषान मोगान जियेल्यार दादोसकाय मेळटा सोम्या सांगाता मनशापणान एरांगडे मनशापणान उलयल्यार दादोसकाय मेळटा मोसोर करिना जाल्यार दादोसकाय मेळटा आनी ही कुरपा दिवची सोम्यान देखून आमी आतां उबे रावया आनी आमचे हात वयर उबारून ही दादोसकाय जोड घेवच्या खातीर तशेंच मातेवाच्या वांजेलान ती जेजून तूं सांगलां येया तुमी कश्टांतल्यानो आनी वाजान वावयतल्यानो ह्या हात वयर घाल आमी म्हणया येया तुमी कश्टांतल्यानो आनी वाजान वावयतल्यानो म्हजे सरशी हांव तुमकां विशेव दितालो हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो हांव बरो गवळी हांव तुमकां सरयता अर्गां तुका सोम्या जेजू आमी तुजे सरशी आयल्या आमकां तूं स्विकार कर आमकां तूं स्विकार कर आमचे मागणें तूं आयक
आमचे मागणे तू आमची पातकां तूं बक्षी आमची पातकां तू तुझ्या अमोलीक रक्तानं तुझ्या अमोलीक आमकां दोन काड सोमया आमकां दोन काड आराधन तुका सोमया जेजू आराधन तुका ओगळाप तुका सोमया जेजू तुका स्तुती तुका सोमया जेजू स्तुती तुका मोगाळा जेजू मोगळा जेजू आमच्या सगळ्या पवित्र सभेक आमच्या सगळ्या पवित्र सभेक तुका आमी समर्पण दिता आम्ही समर्पण देता आमच्या पापा फ्रांसिसाक पापा फ्रांसिस सोमेस्त बिस्पांक मेस बिस्पांग सर याजाकांक सर्व याच्या धार्मिक भावा भयणींक धार्मिक भावा बहिणी तुवें विसून काडलेल्या तुम्ही सोन काढलेल्या तांकां सर्वांक आमकां तुवें अभिषिक्त केलेल्या अभिषेक केलेल्या या तुझ्या भावा भयणींक या तुझ्या जेजू जेजू या साक्रामेंतांत या सक्रम आमी तुका समर्पिता आम्ही तुका समर्पण तांकां तूं पवित्र कर तू पवित्र कर तांकां तूं भावार्थान घट कर का तू बावरतांत खडकर तांणी सोमेस्तांनी आणि समेस्त सदांच सदांच तुझे उतर वाचून तुझे उतार वाच त्याच उतरा प्रमाणे त्या सूत्राप्रमाणे प्रवादपणाचे प्रवादपणाचे, याजकपणाचे याजकपणाचे आणि रायपणाचे आणि रायपणाचे, मिशनरी जिवीत मिशनरी जिवीत जियोवच्याक जियोवच्याक तूं तांकां प्रेरीत कर तू तांकां प्रेरीत कर. देवसाराचे दुष्ट शक्ती देवसराची दुष्ट राग मोसर जगणे राग मसल सगळे अस्कत कायो अस्कत काय सक्कडी सक्कडी आमच्या याजकांत हावनो आमच्या याजकांत धार्मिकांत हावनो धार्मिकांत पयस कर पयस कर. नाश करून उडय नाश करून उडय. मोग तांचे थंय मोग तांचे थंय. दयाळाई दयाळाई. काकुळतो काकुळतो. तांचे थंय तांचे थंय. सदां स्वस्ती करू सदां स्वस्ती करू. हालेलुया हालेलुया. अर्गा जेसू अर्गा जेसू. ओगळाप जेसू ओगळाप जेसू. स्तुती जेसू स्तुती जेसू. महिमा जेसू महिमा जेसू. मगाळा जेसू सगळा जेसू आमच्या पवित्र सभेंत आमच्या पवित्र सभेत तुझे पवित्र सभेंत तुझ पवित्र सभेत आसल्या आसल्या समेस्त कुटुंबांक समेस्त कुटुंबांक कातोलिक कुटुंबांक कातोलिक कुटुंबांक तुका समर्पित हांव तुका समर्पित आवय बापायक आवय बापायक तुका समर्पित तुका हांव समर्पित हांव. भुरग्यांक भुरग्यांक तुका समर्पित हांव समर्पित हांव. पवित्र सभेंतल्या पवित्र सभेत हर एका मलगाड्यांक एका मलगाड्यांक, प्रायवंतांक प्रायवंतांक, अंतुळणार आसल्यांक असलेल्यांक पिडेस्त भावा भयणींक क्रिस्त भावा बहिणी तुका समर्पित तुका समर्पित हांव. मोगाळा जेसू मोगाळा जेसू. तांच्या सांगाता तांचे संगता तू तू राव. या घडये या घडये आमच्या कुटुंबात आमच्या कुटुंबात आसलो आसलो संतोष एकवोट एकवोट तुका समर्पित तुका समर्पित हांव. आणि की आणि की दोडतो तू कर तो तू कर मोगाळा जेसू मोगाळा जेसू. आमच्या कुटुंबात आमच्या कुटुंबात आवय बापय आवय बापय भुरग्यामध्ये भुरग्यामध्ये असले असले सर रीतीचे सर्व रीतीचे समस्ये समस्या जगणे सगळे मोसरो मोसर राग राग देवसाराच्यो देवसरांच्यो दुष्ट संगती दुष्ट शक्ती या सक्रमेंतांत आसल्या या सक्रमेंतांत मोगाळा जेसू मोगाळा तुका समर्पित हांव. आमी समर्पित या हांव. घडये या घडये तुझे स्पर्श तुझे स्पर्श तांकां दी सोमया तांकां दी सोमया. आमच्या सगळ्या कुटुंबांक सगळ्या जेसू जेसू. तू आपडस तू आपड. या घडये तू आपड या घडये तू या आपड. घडये तू आपड या घडये तू आपड. बरें कर बरें कर. गुण कर गुण कर. एक वोट दी एकवोट दी. बक्षाणे दी बक्षाणे दी. समाधान दी समाधान दी. देवसाराक देवसाराक आमच्या तावन भायर घाल आमचेतावन भायर घाल. पवित्र आत्मा वस्ती करू पवित्र आत्मा वस्ती शांत करू. भक्त शांत भक्त. आमचे पासत आमचे पासत. तुझ्या लागीं विनंती करू तुझे पासत विनंती. देवदूताचे रक्षण देवदूतांचे रक्षण. आमकां दी समया आमकां दी समया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. आमची कुटुंबां आमची कुटुंबां. मोगाळा जेसू मोगाळा जेसू. कडप म्हणल्या कडप मिळल्या त्या भावार्थाच्या त्या भावार्थाच्या तुझ्या बुन्यादीचेर बुन्यादीचेर बांदूंक आमच्या कुटुंबांक आमच्या तुका समर्पित हांव. समर्पित हांव. मोगाळा जेसू मोगाळा जेसू. आमच्या परिसरांत आमच्या परिसर असल्या असल्या हर एका लोकांक एका लोकांक विविध धर्माच्यांक विविध धर्माच्या तुका समर्पित हांव. तुका समर्पित हांव. मोगाळा जेसू मोगाळा जेसू. तांकां तूं आपडू तू आपड. सुडका दी सुडका दी. सत कळीत कर सत कळीत कर. सोमया जेसू
जेजू सोम्या जेजू तुझ्या आवयक तुझ्या आवयक मान करिनातल्यांक मान करिनातल्यांक तेर्स म्हणनातल्यांक तेर्स म्हणनातल्यांक बायबल वासिनातल्यांक बायबल वासिनातल्यांक कुमसाराक वसनातल्यांक कुमसाराक वसनातल्यांक तुका समर्पिताव तुका आमी समर्पिताव मिसाक वसनातल्यांक मिसाक वसनातल्यांक तुका समर्पिताव तुका समर्पिताव मोगळा जेजू मोगळा जेजू तांकां तूं आपड तांकां तूं आपड सत कळीत कर सत कळीत कर तुझ्या येवकारिस्तासो येवकारिस्ताचो मोग तांकां दी मोग तांकां तुझ्या दी. मायेचो तुझ्या मायेचो आमच्या आवयचो आमच्या आवयचो मरिये मायेचो मरिये मायेचो मोग तांकां दी मोग तांकां दी. आमी हरी एकल्यानी आमी हरी तुझ्या एकल्यानी मोगांत वाडशें कर तुझ्या मोगान वाडशें कर. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. अर्गां जेसू अर्गां जेसू. ओगलाप जेसू ओगलाप जेसू. स्तुती जेसू स्तुती जेसू. महिमा जेसू महिमा जेसू. वंदन जेसू वंदन जेसू. पवन बिणीनो आमी आतां बसया अर्गां आनी होगलाप दिवचें एक कंथार आमी म्हणया फाटल्या सगळ्या दिसांनी जेजू आमच्या सांगाता आसा आतांय तो आसा आनी फुडेंय तो आसतलो आनी आतां आमी हो काळ आदवेंत जेजूच्या दुसऱ्या येण्याची आमी तयाराय करता नातालांचें फेस्त मरियेतावन जेजू आमकां मेळ्ळो तें आमी आचरण करता थोड्याच दिसा उपरांत नवें वर्स आमी सुरवात करता तर ही बरी तयाराय जायचे तर आमी उपकारी मनाची जाय देखून आमकां किर्तनगार हरये सांगतात किर्तनांनी काव्यांनी सर्वेस्पराची स्तुती करा म्हणून सांत पाऊल सांगता तशेंच फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत 4 अध्यायान 4 वळींत सांत पाऊल आमकां सांगता तुमची गरज देवा लागीं सांगतना त्या सांवा मात्र घालनाकात उपकारी मनान म्हूण थंयसर सांगलां कशें सांगलां उपकारी मनान उपकारी मनान तुमच्यो गरजो देवाक कळीत करा म्हळ्यार अर्गां दिया म्हणून अर्थ जेजून मागणें करतना कितें गेलें मागणें करतना जेजून कितें म्हळें बापा तुवें हो संगती ल्हानांक उगडाप केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता म्हळें ताणें अर्गां दिता ताणें उंडो घेतलो ताणें खाल्स घेतली न्ही गे उपरांत ताणें कितें केलें देवाक अर्गां दिलीं हर एक मिसाचें बलिदान अर्गां दिवचें इट इज नॉट ए मियर डिवोशन फकत नोवेन करचें न्ही फकत भावान इमोशनली आमी एक आत्तां इल्लें बोगलें म्हाका तें बोगणा न्ही इट बियोंड आवर इमोशन्स हें आमी आतां उडास दवरिची आधुनीक काळार मस्त आमची मागणी भावनाची जाल्यान भावार्थाची जावना देखून आमी मागले मेळना देखून आमी सगळ्यांनी कातोलीक पवित्र सभेची दोतोर सामाशिका जे बोगणांनी मात्र मागणें करचें न्ही पापा सांजो पावल दुसरो सांगता फिदेस एट राशियो म्हळ्यार फेथ एंड रिजन शूड गो टुगेदर भावार्थ आनी तुजें राजांव बोगणां आनी तुजी चिंता राजांव भावार्थ सांगत वसा जायी तेंच जेजू ह्या संवसारांत उलयल्लो आनी जियेल्लो देखून आमकां संवसाराक फूड करीचे जाल्यार आमी अर्गां दी जाय केदाळां आमी देवाक चड उपकारी मोन दाखयता अर्गां दिता आमी आमच्या कुटुंबांत आवय बापूय भुरग्यां मदें शेजाऱ्यां मदें अर्गां ह्या उपकारी मनाची जाता देखून ही संवय मागण्या मुखांत आमचे थंय आसा जाय आनी दिसपडते जिवितांत आसा जाय म्हणून देवाचें उतर सांगता हाल्लेलुया देवाची स्तुती करा विणे घेवन सितार घेवन वियोलांनी सोम्याची स्तुती करा कित्याक सोम्याचो मोग सासनाक बाळचे असलो मोग आमच्या जिवितांत रुपांतर जाय द लव ऑफ क्राइस्ट टू बी ट्रान्सलेटेड इन एंड ट्रान्समिटेड इन युअर लाइव्स थ्रू एवरी वन ऑल जनरेशन्स म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता तर भावन आनी बेडीनो थोडो वेळ एकांतार आमी म्हणटाना बेश्टे मनशा खातीर म्हणचे नाका एकांताराचो आमी अर्थ समजून घेवया कांतारा सांगाता आमची जिणी सोम्या मुखार आमी हाडया
एका हारशांत उबे रावतना आमची कूड आनी आमी गेल्ले मस्तायकी सगळी दिसता. मेळ्ळें आसल्यारय दिसता, बरें आसल्यारय दिसता. तशें सोम्या मुखार रावतना पुरा दिसता आमकां. पूण उपकारी मन आमच्या जिवितांत राती न्हिदतना कितें जालां, सकाळीं उठतना कितें जालां, आमी काम करतना कितें जालां, आमी चलतना कितें जालां, आमी आमच्या मनशां कडेन उलयतना कितें जालां, बरेंपण जालां. तें बरेंपण जाल्लें मस्त आसा. आत्मीक रितीन बरेंपण जालां. आमकां मिसां मेळ्ळ्यांत, आमकां कुमगार मेळ्ळा, कुमसार जावंक मेळ्ळां, याजाक मेळ्ळ्यात, बऱ्यो इगोर्जो आसात, बरे समुदाय आसा, वाड्या जमत आमकां आसा. कितले अवकाश आमकां देवान दिल्यात. आज संवसारांत मस्तू जाणांक असले अवकाश नात, पूण आमकां आसात. हाची गंभीरतेन आनी कितलो लोक आशे येता जेजूक मेळोंक. कितले जाणांक याजाक नात, आमकां एक याजाक दिया, आमकां याजाक जाय, आमकां बचाव जाय जे म्हूण लोक येता. आज मागण्याचे मनीस नात. कितलो लोक येता म्हजे वयर मागणें करा. देखून आज आमकां हे अवकाश मेळ्ळा. होगडोसो नाका. देखून फाटल्या दिसांनी जाल्लें बरेंपण सोम्या हें तुवें केल्लें हांव विसरना. म्हजे कडेन भांगार रुपये ना म्हणून आमी सोम्याच्या उतरांनीच अर्गां दिवया. आनी हें आतां ओगळापाचें अर्गांचें गीत सकास चिंतून नियाळ करून आमी गावचें. सगळ्या कळसान सोम्या तुका नावाडता. सगळ्या मोडान तुजो उपकार पावता. अर्गां तुका पगळाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गां तुका होगळाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. आमचे जीने तुजेच देणे, कितेंच नाही आमी तुजे विणे. आमचे जीने तुजेच देणे, कितेंच नाही आमी तुजे विणे. अर्गां तुका होगळाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गां तुका होगळाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. सगळ्या कळसान सोम्या तुका नावाडता. सगळ्या मोडान तुजो उपकार नियाळता. अर्गां तुका होगळाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गां तुका होगळाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. मागणे ऐकाता, संतोष लाभयता. सुख दुखांत आमच्या सांगात दिता. मागणे ऐकाता, संतोष लाभयता. सुख दुखांत आमच्या सांगात दिता. अर्गां तुका होगळाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गां तुका होगळाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका.
सगळ्या काळसान सोम्या तुका वाटता सगळ्या काळसान तुजो उपकार नियाळता अर्घा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्घा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका हालेलुया 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 हालेलुया. पुत्रांनी देवाच्या बरेपणाची आणि पदवेची स्तुती आमी करया. तुमची जबाब हल्लेलुया सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. हल्लेलुया सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो ताची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या घरान आमच्या देवाच्या घराच्या आंगण्यान सेवा करताल्यानो ताची स्तुती करा. श्लोक हल्लेलुया सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक सर्वेस्पर बरो. ताच्या नावाक किर्तना गाया कित्याक तो दुलो. आपणा खातीर सर्वेस्परान जाकोबाक विंचून काडलो. इस्रायलाक आपलोस जावंक ताणें निर्मिलें. श्लोक हल्लेलुया सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. वय हें हांव जाणा सर्वेस्पर वो व्हरतो. आमचो सोमी सगळ्या देवा प्रास व्हरतो. सर्गार तशें पृथ्वेर दर्यांनी तशें सगळ्या गुंडयांनी आपणाक जाय तशें सर्वेस्पर करता. श्लोक हल्लेलुया सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. पृथ्वेच्या शिमातावन तो कुपां उबारता. जग लावण्या सवें तो पावस धाडटा. आपल्या कोठारांतलें वारें भायर हाडटा. श्लोक इजिप्तान मनशांच्या तशें मनजातीच्या प्रथम जनिताचो ताणें संवार केलो. तुजे भितर इजिप्ता फाराव्याचेर आनी ताच्या सेवकाचेर धाडली ताणें कुणां आनी आसर्या. श्लोक जायत्या राष्ट्रांचो ताणें संवार केलो. बलिश्ट रायांक ताणें जिवेशी मारलें. अमोरितांच्या राया सिहोनाक, बाशानाच्या राया ओगाक आनी कानानाच्या सगळ्या राज्यांचो नाश केलो. तांचो देश ताणें इस्रायलाक दायज कशें दिलो. आपल्या परजे इस्रायलाक दायज कशें दिलो. श्लोक तुजें नांव सर्वेस्परा सासनाक तकता. तुजो उगडास सर्वेस्परा सगळ्या संतती पर्यंत. कित्याक सर्वेस्पर आपल्या परजेक नीत करून दिता. आपल्या सेवकांचे ताका सुरसुरे दिसतात. श्लोक तुजें नांव सर्वेस्परा सासनाच्या सासनाक तें तकता. राष्ट्रांत आसल्यो मुर्ती फकत रुपें आनी भांगार. मनशाच्या हातांनी घडलेल्यो ताका तोंड आसा पूण उलयनान. दोळे आसात पूण पळयनान. ताका कान आसात पूण आयकनान. ताच्या तोंडांनी स्वास ना. त्यो करतात तीं आनी ताचेर विश्वास दवरतात तीं सगळीं ताचे सारकीं जातलीं म्हणून तुवें शिकयलां. इस्रायलाच्या घराण्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. आरोनाच्या घराण्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. लेवीच्या घराण्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पराक भियोन चलतल्यानो तुमी आतां सर्वेस्पराची स्तुती करा. श्लोक हल्लेलुया सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. एक घडी परत
आमी उडासा काडया आमच्या जिवितांत सोम्यान केल्लें बरेंपण आज सगळ्या सृश्टे सोवें देवाक आमी अर्गां दिवंक सोमी आमकां आपयता देखून आमी ताजी स्तुती करया आमी जाणाव दानियल प्रवादी कितें केलें दानियल प्रवादी आनी ताजे तेग ते सांगाती शिदा सुवार्ता परगट करूंक देवाचें नांव परगट करूंक म्हणून त्या गांवाक गेले आनी थंयसर नेबुकादनेझर राय तो सांगता तुमी कोणेय सर्वेस्परा देवाची स्तुती करची न्ही तुमी रायाची स्तुती करी जाय ताका मात्र आराधन करी जाय आनी आमी जाणाव दानियलाचें पुस्तक आमकां दुसरो आनी तिसरो अध्याय सांगता घरा वासा बरें कर कितें जालें गी म्हणून हे ते एक जण थंयसर आसले देवाक मात्र आराधन करूंक ओपतात उरले सक्कडी रायाक नमस्कार करतात हे तेग जण थंयसर आसले शाद्राक मेशाक आनी अबेदनेगो ते उबे रावतात आनी रायाक नमस्कार करनात ह्या वेळार नेबुकादनेझरान केल्ली केल्ली ती भांगाराची मुर्ती आनी रायाक ते नमस्कार करिनातल्या खातीर ते राय म्हणलो ह्या तेगांय की वो त्या जळच्या उज्यांत तुमी घाला आनी ते जळोवन नासावन वचों दी म्हूण पूण ते एक जण उजो जळटाना तांकां मनीस नातले स्तुती करूंक आमचे बरी मनीस नातले ते देवाक गितां गायत सर्वेस्पराची स्तुती करीत उज्या मध्ये भोवंक लागले सांगाता म्हणया ते देवाक गितां गायत म्हणा ते देवाक गितां गायत सर्वेस्पराची स्तुती करीत सर्वेस्पराची स्तुती करीत उज्या मध्ये भोवंक लागले उच्चामध्ये भोवंक लागले उज्यामध्ये भोवंक लागले उच्चामध्ये भोवंक लागले खंयच्या मध्ये भोवंक लागले उज्या. उज्यामध्ये आतां आमच्या घरांत असलो उजो आसा संवसाराक आराधन करूंक मस्त जाण आमकां आपयतात आमचे पयशे आमकां आपयतात सोरो आमकां आपयता सोरो पियेताल्यांचो पंगड आपयता पार्टी करतल्यांचो पंगड आपयता इगर्जीक वचनाका म्हणल्याचो पंगड आपयता पंगड बांदया म्हणून पवित्र सभेन नाका म्हणले पंगड आपयतात आनी तशेंच मोसोरो राग झगडें हगें असले ह्या दिसांनी मस्त आपयते आसा बेश्टवणी आपयते आसा असल्या उज्या मध्ये आमी बोवाज जाय आनी कोणाक आराधन करी जाय सर्वेस्परा देवाक कोणाक सर्वेस्परा देवाक म्हणटा दानियल प्रवादीचें पुस्तक 3रो अध्याय 24 वळ बुक ऑफ डेनियल चॅप्टर 3:24 ते देवाक गितां गायत म्हळ्यार आमी देवाक गितां गावन सर्वेस्पराची स्तुती करून असल्या सक्ते मध्ये भोंवताल्याव आनी असली सकत नाश करूंक शकतल्याव ह्या सक्तेक पावर ना ते म्हणाले संवसारी उज्याक सकत ना म्हूण ताणें दाखयलें आजार ह्या उज्या मध्ये उबे रावलो आनी ताणें अशें प्रार्थना केलें तें प्रार्थना थंयसर दिलां आनी उपरांत तांणी देवाची त्या आखट्यांत आसल्या तेगांयनी एका ताळ्यान गितां गायलीं खंयच्या ताळ्यान गायलीं एका ताळ्यान 4 ताळ्यांनी न्ही आमचे मदें थोडी गायन पंगडात 5 ताळे गायतात सकाळांची चिंता म्हजें आयकाचें म्हणून आज तांणी म्हजें आयकाचें म्हणून ना आमचें आयकाचें एका ताळ्यान तांणी गितां गायलीं दानियल प्रवादीचें पुस्तक 3रो अध्याय 51 वळ आनी ह्या उतरांनी म्हणा आनी ह्या उतरांनी
ताणी देवाक महिमा दिली. ताणी देवाक महिमा दिली. या उतरांनी ताणी देवाक कितें दिलें? महिमा दिली. देवाक कितें दिलें? महिमा दिली. शिराप दिलो न्ही, महिमा दिली. ताची स्तुती केली. कितें केलें? ताची स्तुती केली. तेंच किर्तन आमी म्हणया. आमी एक घडीभर वळखून घेया आमी खंयच्या परिस्थितींत आसा. वळखाचे आमी राग करता जाल्यार वयसमी हांव राग करता. म्हाका राग येता, मस्त राग येता. आनी ह्या रागांत हांव कितले शिराप दिता, गाळी दिता. ओपन करून घेया आमी, कांय समस्या ना. तुमकां ह्या इगर्जेत हांव आज भायर वतना अजाप जायचें जाल्यार ओपन करून घेया जेजू मुखार. वळखा वय जेजू. आनी करना. म्हज्या मांयक पळयतना, बाबा पळयतना, सुनेक पळयतना, पुताक पळयतना, ह्या ती कांय कुळारां गेलीं जाल्यार परत्यान कोलो उजो मसोर राग जाता सोम्या. आनी जायना तो म्हाका. हे उज्यातावन भायर हाड म्हाका. ह्या उज्याक सकत ना. पयशे पळयतना, भांगार पळयतना, आस्त पळयतना, कोणेय म्हज्या भाव भयणींनी वांटो सांगाता इसार ह्या मोगान येता म्हणटना मस्त मोसर जाता सोम्या. उजो येता. तो उजो हांव तुका सोंड दिता सोम्या. म्हाका नाका तो आनी मुखार. फाल्यां तुवें आपयल्यार कोणाक जाली ही आस्त, याफडी, जागो, भांगार वय आमच्या बऱ्याक आमी दोरी जाय म्हूण तो सांगताय. पूण मर्जेक न्ही म्हूण तो सांगताय सोम्या. ओ राग मसोर झगडें नाका म्हाका. म्हाका जाय भलायकी. आज भलायकी. म्हज्या काळजाची पिडा म्हाका येवं नजो. म्हाका कॅन्सर येवं नजो. म्हाका हें ब्लड फ्लो सामान जायचें. म्हज्या किडनीचे समस्या येवं नजो. BP शुगर नॉर्मल आसाचे तर सोम्या हें तूं सांगताय सोड. हें संवसाराचे बदीक सोडू. दनयाची दोगां दनयाची साखरी करूंक जायना. देवाची आनी पयशांची साखरी करूंक जायना. राजकीयाची आनी देवाची साखरी करूंक जायना. पॉलिटिक्साची आनी देवाची साखरी करूंक जायना तुका. देखून तें पॉलिटिक्स सोडू नाका तुका. सोम्याचें पक्षा तूं खाणगे. खंयचेय संवसाराच्या पक्षा तुका नाका. सोम्याच्या पक्षा यंत सोमी ह्या उतरांनी आपयता. तर आमी उबे रावया आनी स्तुती करया. तुमी म्हज्या उपरांत गावचें. तुमी म्हणचे ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया सासणाच्या सासना. ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया ससनाच्या ससना. एक किर्तन हांव म्हणटा. सर्वेस्पराच्या सररसनानो ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया ससनाच्या ससना. सर्वेस्पराच्या सरदूतानो ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया ससनाच्या ससना. आकाशानो सर्वेस्पराक वाकणा. आकाशा वयल्या उदकानो आनी राशीनो ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया ससनाच्या ससना. सर्वेस्पराच्या दळबारानो ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया ससनाच्या ससना. सूर्यानी संद्रेमा ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया ससनाच्या ससना. मोळपाच्या नेकेत्रानो ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया ससनाच्या ससना. पावसानी दवा ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया ससनाच्या ससना. तुम्ही सगळ्या वाऱ्यानो ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया ससनाच्या ससना. उजा आनी गरमी ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया ससनाच्या ससना. थंडी आनी दगी दवानी हिमा
ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया, ससनाच्या ससना. बर्फानी थंडये ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया, ससनाच्या ससना. गारियानी मा सर्वेस्परा कुआ करणा. ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया, ससनाच्या ससना. राती आणि दिसानो सर्वेस्परा कुआ करणा. ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया, ससनाच्या ससना. उजवाडानी काळोखा सर्वेस्परा कुआ करणा. ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया, ससनाच्या ससना. जगलावण्यानो आणि कुपानो सर्वेस्परा कुआ करणा. ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया, ससनाच्या ससना. पृथ्वी सर्वेस्परा कुआ करणू. ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया, ससनाच्या ससना. पर्वतानो आणि डोंगरानो सर्वेस्परा कुआ करणा. ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया, ससनाच्या ससना. पृथ्वी वयल्या वनस्पतीनो ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया, ससनाच्या ससना. उदकाच्या झरीनो सर्वेस्परा कुआ करणा. ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया, ससनाच्या ससना. दर्यानो आणि नयानो सर्वेस्परा कुआ करणा. ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया, ससनाच्या ससना. मास्यानो आणि उदकांत पेतल्या प्राणियानो ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया, ससनाच्या ससना. अंतराळा वयला सुकण्यानो सर्वेस्परा कुआ करणा. ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया, ससनाच्या ससना. रानवट मनजातीनो आणि गर्वानो सर्वेस्परा कुआ करणा. ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया, ससनाच्या ससना. तुम्ही मनुष्यानो सर्वेस्परा कुआ करणा. ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया, ससनाच्या ससना. सोम्याच्या याजकानो धार्मिकानो सर्वेस्परा कुआ करणा. ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया, ससनाच्या ससना. तुम्ही सर्वेस्पराच्या सेवकानो सर्वेस्परा कुआ करणा. ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया, ससनाच्या ससना. नीतिवंताच्या आत्म्यानो आणि जीवानो सर्वेस्परा कुआ करणा. ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया, ससनाच्या ससना. भक्तानो आणि कालत्या काळजाच्या मनशानो सर्वेस्परा कुआ करणा. ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया, ससनाच्या ससना. अनानिया आणि आजारिया मिशाएल सर्वेस्परा कुआ करणा. ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया, ससनाच्या ससना. सर्वेस्पराची बिरान धरतल्यानो देवाच्या देवाक वाकणा. ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया, ससनाच्या ससना. एक घडीभर मौन राहूया, मागणे करूया.
ते गायन करताले तें आयकून आनी ते जिवंत आसात तें पळोवन नेबुकादनेझार राय ताटाक्क जालो आनी तो वेगी वेगी उठलो आनी आपल्या मंत्रींक ताणें म्हळें, आमी ह्या तेगा मनशांक बांदून उज्यांत उडयल्ले न्ही. तांणी रायाक जाप दिली, खरें राया. ताणें म्हळें, पूण म्हाका 100 जाण मेकळेस दिसतात. ते उज्या मदें भोंवतात, तांकां कसलेंच वायट जायना आनी चवथो देवाच्या पुता परीन दिसता. प्रेज द लॉर्ड. आनी चवथो देवाच्या पुता परीन दिसता, तो जेजू क्रिस्त. प्रेज द लॉर्ड. नेबुकादनेझार जळत्या उज्याच्या आकट्या दारा लागीं गेलो आनी ताणें म्हळें, शद्रक, मेशक, अबिदनेगो, वर्त्या देवाच्या सेवकांनो भायर सरा, हांगा येया. शद्रक, मेशक आनी अबिदनेगो उज्यांतले भायर आयले. शद्रक, मेशक, अबिदनेगो वर्त्या देवाच्या सेवकांनो भायर सरा म्हणटे ते खंय आयले? उज्यांतले भायर आयले. आमी देवाची स्तुती करतना रागान, मोसरान, हग्यान, रक्तमासाच्या वडणे वरवीं, जाग्याच्या त्या अडखणे वरवीं आमच्या त्या संपत्तेंत बुडोवन गेल्ले आमी खंय येताले? भायर येताले. कोणा लागीं येताले? जेजू सरशी येताले. राज्य प्रतिनिधी, कारभारी, राज्यपाल, रायाचे मंत्री एकठांय जाले आनी उज्याक त्या मनशाच्या कुडीचेर कसलीच पदवी नातली म्हूण तांणी पळयलें. प्रेज द लॉर्ड. ताच्या माथ्याचे केस हुलपोंक नातले. प्रेज द लॉर्ड. तांच्या दगल्यांक कांयच जावंक नातले. प्रेज द लॉर्ड. आज क्रिस्तांवांनी मिसांत, मागण्यांत, कुमसारांत, तेर्सांत बायबल वाचून दिसपडटी सादी जिणी बरी करून जी येताना संवसारांत आसल्या उज्याक, पंगडांक, राजकारणांक, सरकाराक, जेजू विरोध उलयतल्यांक कसलीच पदवी ना, कसलोच अधिकार ना म्हणून जेजून आज प्रगट केला. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. संवसाराचो उजो आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबांक नाश करचो ना. प्रेज द लॉर्ड. आनी कोण क्रिस्तांव कुटुंबां? जेजूचेर विश्वास दवरतल्यांक, बक्षितल्यांक, बरें साक्रामेंताची जिणी जियेतल्यांक हो उजो नाश करचो ना. प्रेज द लॉर्ड. कोण जिणी बदलिना, कोण नांवा खातीर जियेता आनी देवा विरोधी वेता, तो नाश जाता. ताका ख्यास्त मेळटली. कोरिंथीकांक बरयलें 1 पद 11 अध्याय 27 ओळ आमकां सांगता. आनी हांगासर सर्वेस्परा देवान नेबुकादनेझारान म्हळें, शद्रक, मेशक, अबिदनेगो, हांचो देव सदैव, आमचो देव सदैव, आमचो देव, आमचो देव सदैव. ताणें आपल्या दुतांक धाडलो आनी आपल्या सेवकांक निवारले. ताणें कोणाक धाडलो? दुतांक धाडलो. आज हांगासर आयिल्ल्या तुमच्या घराक देव कोणाक धाडटा? दुतांक धाडटा. आनी तुमच्या वाटेर तुमी न्हिदताना, तुमी रांदताना, तुमी काम करतना, वाड्या जमतीक वेताना, एकामेका लागीं उलयतना देव कोणाक धाडटा? दुतांक धाडटा. कोणाक राखता? आमकां राखता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आपल्या सेवकांक ताणें निवारलें आनी ताणें तांचेर विश्वास दवरलो. पळया, ताणें कितें केलें? विश्वास दवरलो, भावार्थ दवरलो. हांगासर ह्या नव्यानाक मिसाक आयिल्ल्यांनी, दुसऱ्या पिरगजीच्यांनी भावार्थान घट्ट जावन वचून आपल्या इगर्जींत मिसाक वचा जाय, मागणें करीत जाय, वाड्यान जमतीक वचा जाय, सुवार्ता प्रगट करीत जाय. तेंच तांणी केलें आनी हांव हो आदेश दितां म्हणालो तो. थंयसर ताचेर विश्वास दवरलो. तांणी रायाची आज्ञा मोडली आनी आपल्या देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची सेवा, आराधन करचे प्रास आपल्योच कुडी लासूंक दिलो. मुर्ती पुजे ना, दिक्कू ना, आनी कितें ह्या दिसांनी आमकां बेश्टयतात, माट ना, मंत्रां नात, बोट नात, कसले सान्य देव नात, हेर देव आमकां नात. आमचो आसा जेजू क्रिस्त मात्र सोडवणदार. वास्तू म्हणलें ना, उडास दवरया. संवसारा भिवचें नाका.
हर एक दीस बरे हर एक घडी पवित्र म्हणून सोम्यान आज सांगलां. तसलें चिंता पासा जाल्यार आनी हे मागणें मीस करूंक आयला जाल्यार समर्पण करात. फाटीं वेताना बेसांव घेवन वताल्यात. आजाप घरा जातालें. घरा वेचे पयले हर एकल्याच्या घरा एक ना एक तरेचें आजाप. घोव बायल सामानान जाल्यार ती सामान जाताली. कुमसार जायनातली कुमसार जाताली. मिसाक येनातली मिसाक येताली. आनी रागान आशिल्ली मोगान जी येताली. तें आमकां ह्या आदवेंताच्या काळार सोमी सांगता. हांव आनी प्राजीत काळारी तो सांगता तुमी करचो उपास ओजायजे. लोकांनो राष्ट्रांनो भासांनो तुमच्या मदलो कोणूय एकलो शद्राक मेशाक अभिज्ञो जावंक पुरो. हांच्या देवा विरोध कांय उलयत जाल्यार हांव तांकां कातरून तांचे कुडक्यान कुडके करतलो आनी तांच्या घराचो नाश करतलो. सुरेस्परा देवान स्पश्ट सांगलां. कोण देवा वय हांव तुका आराधन करता म्हणून देवा विरोध वेता ताचो नाश जातलो. कित्याक हे परी करतालो राखतालो देव दुसरो कोणूच ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तर आमी बसया परत आमचे मागणें नियाळ मुखार चया. ह्या दुसऱ्या किर्तनांत आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारांक आमी देवाची स्तुती केली. आनी आतां सोमी आमकां सांगता आमी कोण कितें म्हूण समजोवच्या पयलें एक गीत आमी गावया. देवाची स्तुती करचें देवाक आराधन करचें देवाक महिमा हाडचें. पवित्र पुस्तकांत विणलेलें आमी गीत गायता आसतना परत सगळीं आमी सक्रामेंतां पळोवया. आनी कोण पुरा मागणें करनासात विविध जाग्यांनी हांगासर येवंक जावना तांणी सगळ्यांनी ह्या मागण्यांत खाली टी व्ही पळोवची न्ही. प्रायवन जावं पुरो पिडेस्तां खातीर ऑनलायन परगट जाता हेरांक न्ही. देखून नाटक या सिरियल पळोवचे न्ही आनी टी व्हींत मीस भेटोवंक जायना. आनी ह्या घडये आमी सगळ्यांनी आमच्या करण्यांनी दोळे धांपून काळजा मनान सोम्याक आमचें समर्पण करूंक जाय. तसलो मनीस देवाक लागशिलो. तर हें गीत आमी आतां गावया. तुमच्या सोम्याची स्तुती कर म्हणल्यार बुकांत 590. सर्वेस्पोराची स्तुती करूया. गीत संको 90. सर्वेस्पोराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी या. सर्वेस्पोराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी या. सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा. सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा. कित्याक देव आमचे मोते जीवन आसा. कित्याक देव आमचे मोते जीवन आसा. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोरा स्तुती करा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोरा स्तुती करा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोराक स्तुती करा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोरा स्तुती करा. हालेलुया. कष्टतेल्यांचे कष्ट हाडू करता. रडतेल्यांचे दूख पुसून बुजवून दिता. कष्टतेल्यांचे कष्ट हाडू करता. रडतेल्यांचे दूख पुसून बुजवून दिता. बारादीक बसन आमचे तोवा वयता.
बारादीक वसर आमचे तो वयता सर्गीचो संतोष आमकां दिता सर्गीचो संतोष आमकां दिता Alleluia Alleluia सर्वेस्पराक स्तुती करा Alleluia 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 सर्वेस्पराक स्तुती करा Alleluia सुकणातल्या सरींतले नितळ उथा पियेवंक आमकां तो लाभयता सुकणातल्या सरींतले नितळ उथा पियेवंक आमकां तो लाभयता भुकेल्या परजेची भूक तांबयता भुकेल्या परजेची भूक तांबयता सर्गीच्या जेवणान दादोस करता सर्गीच्या जेवणान दादोस करता Alleluia Alleluia सर्वेस्पराक स्तुती करा Alleluia 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 Praise the Lord. Praise Hallelujah. Hallelujah अर्गां जेसू ओगळाप जेसू ओगळाप जेसू भावांनो भयणीनो जेजू आमकां ताच्या शिकवण्यांत सांगता माथेवाच्या वांजेलान मार्कांत लुकांत तो सांगता विशेष करून माथेवाच्या वांजेलान 6व्या अध्यायांत 8व्या अध्यायांत 23 ओळींत ह्या पयल्यांत हांव तो म्हणटा कितेंच कोंतुस्को करिजेगी करिनाकात कोण म्हणटा केदाळाय म्हणटा तो आनी जेजून म्हणलें उतर सतगी फोटो मागीर आमी कंत करची कित्याक ती मनशाची अस्कतकाय संवसाराक बी येताना कंत जाता पूण कंतींत बरी आनी नास करची कंत आसा बरी बरें करची कंत सगळो तुमचो कोंतुस्को मुजेर सोडा म्हूण पेद्रूच्या पत्रांत तो सांगता जाल्यार त्या माथेवाच्या वांजेलांत सोमी आमकां परत्यान आपयता आनी म्हणटा त्या 6व्या अध्यायांत तुमी घरा वचून तें वाचा बरें करन माथेवाचो वांजेल 6वा अध्याय 25 वळीतावन तो म्हणटा लेका व्हरतो हुस्को तुमी करिनाकात हुस्को करिनाकात म्हूण सांगोना ताणें लेका व्हरतो आमी मस्त जाणां कितें सामान्य कंत हुस्को त्या विशयान उलयना आमी केदाळय पुरचें आमी उलोवचें केदाळा मस्त टेन्शन जाल्ल्या वेळार मस्त कंत आसल्या वेळार म्हाका न्हीद पडना पुताक या दुवेक या म्हाका काम सुना न्ही कोणेंगी इंटरव्यू गेला आनी काम मेळचें म्हणलो बरोवसो तें काम दिवचें देवान ताचे उपरांत ती मेळटा की ना गी म्हणून लेका व्हरतो हुस्को करचो तो इल्लो अस्कत भावार्थी म्हणयत अनभावार्थी न्ही अस्कत बरें प्रामाणीकपणान शिकला आनी परिक्षा बरयला मागीर तितले मार्क मेळटात की ना मागणें करच्या बदलाक बायबल वाचच्या बदलाक सगळो दीस सांगून तुमचें आपणें तो जावन आसा लेका व्हरतो हुस्को आनी गरज नासतना कावजेणी आसची देखून सोमी म्हणटा कितें खावचें कितें पियोवचें कितें न्हेसचें कितें पांगरचें
असो लेका व्हरतो हुस्को नाका, कंत करची नाका, कंत करची नाका. मागीर आमी सवाल विचारूंक पुरो तशें म्हणून वगेत बसल्या जाता की म्हणून. सोमी वगेत बसूंक कोणाकी सांगना आनी ताणें सांगूंक येना आनी सोमी वगेस बसोना. सोम्यान जायत हांव आसा सोडवण येताली म्हणून सांगोना. मनशा पुतान हें सगळें सोसूंक जाय म्हूण सांगलें ताणें. पेद्रू आनी सांगाती ताबोर गुड्यार आनी जेजू सांगाता मागणें करूंक गेल्ले. कितें जालें थंयसर? रुपांतर जालें. कॅरिझमॅटीक एक रेतीर हाडले बरी जाली तांकां आनी एकलो प्रवादी येवन उलयल्ले बरें जालें. एलिया मोइजे ताका दिश्टीक पडले निंगे. आनी थंयसर जेजूचें सगळें मुखामळू आनी ताजो दोगलो परस जळ्ळो. कोणाक सड्ड खुशी जाल्ली? जेजू गे पेद्रूक वांजेलो आसतात न्ही. कोणाक सड्ड खुशी जाल्ली? हा, पेद्रूक. आनी पेद्रूच्या जाग्यार आमी आसल्यार आमकांय मस्त खुशी जाती. आनी ह्या वेळार पेद्रून कितें म्हळें? पाटया म्हळें कितें थंय रावया म्हळें? हांगात रावचें बरें सोम्या म्हणलो. न्हय, हांगात रावया म्हळें. ह्या जेजून म्हळें कितें त्या वेळार? कितें म्हळें? हांगा रावंक जायना म्हणलो न्ही गे. आमच्या मागणें कशें पेद्रू बरी मस्तपटी. आमकां इल्लेशें मॅजीक जाल्ले कुडलें भारी बरें जाता न्ही. भारी बरें हिलींग बेस्ट. तें मॅजीकच म्हण चिंता हांव. पूण जेजू तें सोडिना पळय आगी. जेजू म्हणटा सकयल पळय आमी पर्वतार राव, सकयल पळय लोक कश्ट जाता, सकयल पळय कश्ट काण काम करतात. तूं हांगा काम करनासतना बँकान पयशे दिजे म्हूण सांगताय, धर्माक जिवीजे म्हूण तूं सांगताय. हें गरज ना म्हणलो सोमी. सकयल आमी वसाचे, आमी काम करीचे, हांवें कुरीस वोवयचे, कुर्सार मराचे, रगत वरायचे, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जावन ह्या सैतानाच्या संगतीचेर जैत वरीचे. कश्ट तरबेतीचो वांटो म्हणटा हेब्रेवांचें पुस्तक. देखून आमी मागणें करतना सोमी आमकां आपयता आनी म्हणटा, येदोळ अर्गां दिली आमी, कंत हुस्को लेका व्हरतो तुमी करिनाकात, बागार स्वता तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी. पेद्रूकी तेंच सोम्यान म्हणलें. किंगी म्हणलो, सोम्या तुका हें घडचें नाका. जेजू मस्त कश्टा विशयांत उलयतालो. आपल्या कश्टा मरणा पुनर्जिवणपणा विशयांत उलयतना, सोम्या तुका नाका हें घडचें, आमकां नाका हें म्हणलो. ते जाल्यार सोम्यान कितें म्हळें? मुजे सरशिलो पयसर पयसर सैताना. आज कोणी येवन आत्तां म्हाका गूण जायचे, आत्तां म्हजें कश्ट वसाचे, इन्स्टंट खापी गेल्ले बरी न्ही. इन्स्टंट ATM गेल्ले पयशे आयिल्ले बरी, गूगल पे या फोन पे केल्ले बरी आत्तां जायचे. थोडे पटी तें जायना पळय. थोडे पटी तें गूगल पे फोन पे जायना. सर्वर एरर, नाव डावन म्हूण येता. त्या खातीर तें तशें आत्मीक जिणेंत ती केदाळय जायना. तें देव आमची चिंतना काळीज मना पारकिता. क्रिस्तांव जिवितान मॅजीक जायना म्हणून जेजून सांगलां. देखून ह्या दिसांनी आमी पळयता आमच्या कातोलीक पळय सभेंत आमचो लोक झरीच्या उदका सरशीं वचना, आवराच्या उदका सरशीं वेते आसा. मंगळूर आनी उडपी दियेसेजन आवराचें उदक इन्स्टंट. आनी सांगचे थोडे मनीस आयल्यात आवराच्या उदका बरी, झरीचें उदक दाखोवचें येवनान. बांय कोणची गळयता न्ही तुमकां? बांय कोणताना उदक दाखोवंक आपण हाडटले त्या दाळा. आनी तो सारकी जर आसली उदक दाखयतालो. तें सामा जायनातलें पूण जाल्यार दाखयतालो. आतां विज्ञान आयलां, विज्ञान सायंटिफीक जिओलॉजिस्ट येतात ते दाखयतात. पूण जिविताची जर आमकां सासणीक देखून सामारियाची स्त्री जेजू कडेन आयली,
तो उलयतना म्हणाले म्हाका तें उदक दी हांवें सदां बांय लागीं येजे म्हणना म्हणून. सो मी म्हणालो हांव तसलें उदक दिवंक हांगासर येवना, तें तुका सदांय मेळटा, पूण हांव आयला जिवीत दिवचें, झरीचें उदक दिवंक. न्ही गे ते जाल्यार स्त्री कितें म्हणाली तर सोम्या म्हाकाय तें उदक दी म्हणून. आनी सोम्याक तिणें वळखल्या उपरांत सगळ्या त्या गलिलियांत वचून म्हाका नीज जिवीत दिवच्या झरीच्या उदकाचो देव भेटला, म्हजो घोव तो म्हणाली, म्हजो देव तो, म्हजो घरकार तो, आनी म्हाका दुसरे देव नांत, ह्या देवाक मात्र हांव आराधन करता म्हूण ती म्हणाली पळया. आनी तशें जालें. आनी ती जिणी जियेल्ले मस्तू जाण बरें जाले. प्रेज द लॉर्ड. देखून सोमी हांगा म्हणटा सदां तुमी ताचें रास, ताजी खुशी, लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका, कंद काडची सोडा, भियोवचें सोडा. पेद्रूच्या पत्रान परत म्हणटा सगळो कंद हुस्को तुमी ताचेर सोडा. देवसार गोरोज घालतेल्या शिवा बरी तुमी बरें करतानांत नाका म्हणून अडकळ हाडटा. आनी तो कोणाक अडकळ हाडटा? बिसायबाकी अडकळ हाडटा, विगाराकी हाडटा, पाद्र्याबांक हाडटा, सिस्टरांक. तो पयलीं हाडचें तांकां धार्मिकांक, कित्याक म्हळ्यार ते देवसारा विरोध उलयतात. मागीर मुखार येवचें उपाध्यक्षा कडेन येवचें ताणें, वाड्याच्या गुरकारा कडेन, कित्याक म्हळ्यार ते इल्लेशे पयले सोम्याच्या सांगाता आसतात, मागीर इल्ले दिसांनी देवसाराचे ओट्टू येतात. ह्या दिसांनी पळोवंक मेळटा गवळीक परिशदेचे चुनाव जातात, थंय हांगा जातात. हांव आयकात तें आसा, पंगड सुरू जाल्यात, खंय कॅनवासींग सुरू जालां, तें बंद करीचें आमी खंय आसा जाल्यार. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलेल्यांक तांणी शीस म्हणून विंचून काडले. आमचे राजकीय पक्षांनी, आमचे सोम्याच्या पक्षा पळया, थंयसरी तो गरज घालतल्या शिवा बरी केदां आळा तुमकां भायर हाडचें म्हणून राखून आसा. अशें जाल्यार थंय जैत व्हरूंक जाय म्हणालो. देखून सोम्यान पेद्रूक सांगलें हांगा रावंक जायना, हें पुरो आमी बगीचे हाचेर जैत मांडल्यार मात्र तुका सर्गीचें राज मेळटा. देखून उपरांत तो कुटुंबाक येता, आवय थंय, बापाय थंय, नव्यान खाजर जाल्ल्या जोडा थंय, मोगान आशिल्लीं, बरें घर नाशिल्लीं, एका हप्त्यान तो येता. बायलेक पयलें येवेक नाटले बरीत, तुजें इल्लें शिकाप जालां, पयशे जाल्यात पळय, तुज्या घोवाक ह्या दिसांनी सड्ड चेडवां घोवाक कंट्रोल करतात खंय म्हणून हांवें काजाराच्या कुर्तींत आयकलें. म्हजें शिकाप जालां, पोरेकल्यान म्हळें खंय, हांव मस्तू शिकलां, तुजें खालें, कांय जायना, निकळांग असो म्हळें खंय, काजर जावन 3 दिसांनींत. असलीं भुरगीं आयल्यां त्या दिसांनी, असलीं युवा जाणां आयल्यां. देवसाराची सकत गोरोज घालतल्या शिवा बरी, थंय तुका सर्गीच्या राजांत ओडूंक तो पळयता, संवसाराचें राज बांदूंक पळयता. उपरांत कुटुंबाक तो येता. ह्या दिसांनी मस्त कुटुंबांत समस्ये, माय बाबा थंय येता. पयलें तुज्या पुताक दुवे बरें काजर जायचें, बरें जायचें, खुशी जायचें, कितली तयारी केली, कितलें मागणें केलें, कितल्या पाद्र्याबा उट्ट केलें. रेस्पेराक सुमार 100 पाद्र्याबा आहले की, भारी बरें बेस्ट. एका हप्त्यान सुरू केलें. आवयन दुरां सांगूंक सुनेची, ह्या पुताची, ह्या पुतान आवयची, ह्या सुनेन आवयची, सासूमायची, मांवाची. आयलो देवसार परत्यान थंयसर, आनी तांकां बली जाली आमची क्रिस्तांवां. आनी सुरू केलें वांटे फांटे, तें कुटुंब वांटे फांटे करतालो तो. पळया सैतानाचें राज सुरू जालें. थंयसर तो पळयता, नितळ आसलें घर, सोम्यान म्हळां थंयसर तो 7 शिंगाचो तो मुखेली बेलजेबूल, थंयसर नितळ आसलें घर पळयता. बरें गण आसा, ती मिसां येतात, माकणां येतात, वाडजमती येतात, याजाक बरो पुरो बऱ्या. आनी वचून उपरांतल्या 7 जाणां आपूण हाडटा. नितळ आहा न्ही तें. मागीर एकल्या बसयता, बापाय लागीं एकल्याक, आवय लागीं, याजाका लागीं, गुरकारा लागीं, ताका एकल्याक. वांटे फांटे करून सत्यानाश करून सोडटा म्हणालो. जेजून म्हळां हें, हांवें म्हणचें न्ही, जेजून येत्त जेजून म्हळां हें. कांय सवाल आसल्यार ताकाच विचारा, तुवें म्हळां गे ना गे म्हणून. तो सांगता आतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून कुटुंब तो वांटे फांटे करून पळयता. उपरांत भुरग्यां मदें तो येता, इस्कॉलांत तो येता, टिचरां मदें येता. पळया खंय पुरो येता पळया तो. युवा जाणां मदें येता. हर एक गडे पंगड 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 पंगड. देखून सांपाव उलोवन म्हणलें, हांव आपोल्लोसो, हांव केपास आसो, कोणी तुमच्या मदें पवित्र स्नान घेतलो, हांव क्रिस्त असो म्हणना. देखून आज तुमी कोणायचे न्ही. हांव पावलो तूं म्हणटा, तुजी कृपा म्हाका पुरो सोम्या. कितें म्हणा? तुजी कृपा म्हाका पुरो सोम्या. आनी सोम्यान ती म्हणलें, म्हजी कृपा तुका पुरो. माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. आनी ती कृपा आसल्यार कितेंच देखून सांग पावल म्हणटा,
हांवें जिवचें जाल्यार वाचचें जाल्यार मरचें जाल्यार कोणा खातीर सोम्या खातीर देखून रोमाकारां बरयल्या पत्रांत सांपल तो म्हणटा जर क्रिस्त म्हजे सवे आसा म्हाका विरोधी कोण आसा कितें म्हळें ताणें जर क्रिस्त म्हजे सवे आसा जाल्यार म्हाका विरोध म्हणलो कोणूच ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून पळया सांव पावल म्हणटा हांव सोम्या सांगाता आसा सोमी म्हज्या सांगाता आसा सोमी नासतना हांव कितेंच करूंक शकना पळया तो म्हणटा जर सोम्याच्या मोगांत हांव आसा क्रिस्त म्हजें तें जियेता जाल्यार म्हाका अडकळ अडचें कितें आसा दुर्बळकाय आसा गी अडचणी आसा गी थातवार पोटजाळ दुस्मानकाय कितेंच ना म्हण तो म्हणालो देखून कोण हांव मात म्हजोय अनुभव आनी तुमचोय अनुभव आसा जावं पुरो तुमी क्रिस्ता सांगात आसात जाल्यार तुमकां प्रधानमंत्रीनी ताच्या वयल्यान आयल्यार तुमकां विंगड करचें बरी ना आमकां क्रिस्तांवांक जेजू सांगता जेजूचें नांव उखलतल्यांक आमच्या मदें पंगड जावन भायर गेल्यार ताका सोम्याचे विरोध उलोवंक साथ दिसना हिटलरान ग्लास काडून घेवन पिठो कर म्हणलें की हांव क्रिस्तांव समज पिठो पिठो करून उडयतलो जालें गे ताका कितले जाणां आयल्यात कितले व्हडले व्हडले मनीस आयल्यात हांव क्रिस्ताक नाश करतलो जावना न्ही जावना ना सांलोरेस मारतीर मेलो मारतीरपणाचें तें रगत क्रिस्तांवाच्या वाडावळीचें बीज जावंक पावलें देखून सोमी आमकां ह्या सगळ्या उतरांनी सांगता कितेंच कोण तुस्को करिनाकात सगळो कोण तुस्को म्हजेर सोडा म्हजी स्तुती करा म्हाका आराधन करा म्हज्या सांगाता रावा हांव दाखवाल तुमी म्हजे फांटे म्हण सोम्यान मस्त बडी सांगलां हांव दाखवाल म्हजे फांटे म्हजे कडेन चिडकोन रावल्ल्या करीत तुमकां समाधान मेळचें ना संवसार तुमकां आसलें समाधान दिवंक शकना म्हजें समाधान हांव तुका कितले बडी त्या मिसा वेळार आमी आयकता हांव सोम्या त्या शांती दिवच्या पयलें म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां पळया कोणाचें समाधान देखून हें समाधान तुमकां बँक दिवंक शकना हें समाधान कोर्ट दिवंक शकना हें समाधान आमकां कचेरी दिवंक शकना हें समाधान खंयचे राजकीय पक्ष दिवंक शकनात हें समाधान आमकां धाकटेर दिवंक शकनात हें समाधान आमकां आस्पत्र दिवंक शकना हें समाधान आमकां कितलो व्हडलो मुखेली दिवंक शकना एकलो मात्र दिवंक शकता कोण तो कोण जेजू क्रिस्त म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां म्हजें सांगाता चिडकोन रावतना कितें जातलें म्हजें तावन कुरपा तुमच्या शिरांनी रक्ताच्या त्या नळांनी तुमच्या दोळ्यांत कानांत नाकांत म्हजी कुरपा तुमकां येतली देवदूत तुमची सेवा करतले प्रेज द लॉर्ड अरण्यान मागणें करूंक गेल्ल्या वेळार देवसार आयलो कितल्या रितीन ताका नाडलें कोणें ताची सेवा केली म्हणा थंयसर देवदूत येवन ताची सेवा करी लागले म्हजे सरशिलो पयसर सैतान पयसर गेलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखूनच क्रिस्त म्हजे थंय आसा जाल्यार म्हाका विरोधी म्हणलो कोणूच ना क्रिस्ता सांगाता म्हजें जिवीत क्रिस्ताचें उलोवणें म्हजें उलोवणें क्रिस्ताची दिश्ट म्हजी दिश्ट ह्या नातालाच्या फेस्ता वेळार आमी जाय तेंच हांगासर सोम्यान सांगलां तर भावानो भयणीनो आज सोमी आमकां परत आपयता ताचेर विश्वास दवरूंक ताचेर पातयणी दवरूंक देखून उबे रावया आनी किर्तन 27 तेंच आमकां सांगता तसलेंत मागणें करूंक देवाचेर पातयणी आमी सांडल्या जाल्यार आमकां कश्ट आयल्यात जाल्यार आमी थंय हांगा धांवलां जाल्यार सोमिया म्हजी काकुळट कर दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हज्या कुटुंबाची काकुळट कर म्हज्या याजकाची काकुळट कर म्हज्या बिस्माची काकुळट कर म्हज्या धार्मिकांची काकुळट कर म्हज्या शेजाऱ्याची काकुळट कर म्हज्या सर भुरग्यांची काकुळट कर म्हण आमी मागया आमच्या पासत आनी हेरां पासत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तर किर्तन 27 सांगाता आमी म्हणचें हांव सांगता तुमी म्हणा सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण कोणाक हांवें भियोंक जाय सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो कोणाक मुखार हांवें तरतरूंक जाय कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय जेन्ना नश्टे मनीस म्हज्या आंगार पडोंक येतात आंगार पडोंक येतात म्हजें मांस खावंक सोदतात आनी म्हजें मांस खावंक सोदतात तेन्ना
सेस मुझे विरोधी मुझे विरोधी आणि दुश्मन आणि दुश्मन आपटोनो आपटोनो दपटोनो दपटोनो पडतात पडतात. एक पौजुस एक पौस मुझे विरोधो मुझे विरोध तंबू घालो तुम बुघलो मुझे काळीस पिवचे ना मुझे काळीस पिऊन जूज मुझे विरोध उठो सुस मुझे विरोध उठो तुझो बरवसो तीर रावतलो सबर्व सोती सर्वेस परा लागीन सर्विस पर हांव एकच मागता एकच मागता त्यांचा अतिरेकता त्यांचा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सगळ्या म्हज्या सर्वेस पराच्या सर्विस पर घरांत रावोंक सर्वेस पराची सर्वेस म्हज्या पराची सोमयाची म्हज्या सबाई पळोवंक बाई पळो ताच्या मंदिरांत अच्छा मंदिर नियाळ करूंक नियाळ करूंक हांव ते मागता ते मागता. हांव अतिरेकता अतिरेकता. कित्याक कित्याक आकांताच्या दिसा कांताच्या दिसा आपल्या घरांत आपल्या घरात तोच सर्वेस पोरो सर्विस पर म्हाका आसरो दिता आकाश आपल्या थंबा भितर तो म्हाका लिपयता म्हाका लिपयता. खडपाचेर खडपाचेर म्हाका उखलून दवरता उकलून दो म्हाका वेडो घालून आसात म्हाका वेडो घालून त्या दुस्मानाचेर त्या दुश्मन हांव आतां आतां म्हजी तकली उखलूंक शकता तकली उखलूंक ताज्या थंबांत अच्छा तम जय जयकार आसोवें जय जय कर हांव बलिदान भेटयतलो हांव बलिदान गीता गायनांनी गितां गायनांनी या म्हज्या सर्वेस्पराची या म्हज्या हांव स्तुती करतलो हांव स्तुती करतलो. सर्वेस्परा सर्वेस्परा. हांव तुका उलो मारता हांव तुका उलो म्हाका मारता. आयक म्हाका आयक. म्हजी दया कर दया कर. म्हाका जाप दी म्हाका जाप दी. तुजे विशीं तुजे विशीं म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान म्हाका सांगलें म्हाका सांग ताचे मुखामोळ सदा तुझे मुकामोल तुझे मुखामोळ तुझे मुखामोळ. हांव सत्ता सोमिया सत्ता सोमिया. तुझे मुखामोळ तुझे मुखामोळ. म्हजे मुखले लिपय नाका तुझ्या मुखले रागान रागान. तुझ्या साकराक तुझ्या साकराक. साकरणीक साकरणीक. पैस करी नाका पैस कर नाका. तुमचो म्हजो आदार तुमचो म्हजो आदार. म्हाका साणी नाका म्हाका साणी म्हाका नाका. सोडी नाका म्हाका सोडी नाका देवा म्हज्या तारोका देवा म्हज्या दारा आवय बापूय आवय बापूय. म्हाका सांतीत जाल्यार म्हाका संतीस जाल्यार सर्वेस्परो सर्वेस्परो. म्हाका वेंगेन घेतलो वेंगेन. सर्वेस्परा सर्वेस्परा. तुजी वाट तुझी वाट म्हाका दाखय म्हाका दाखय. म्हज्या दुस्मानाक म्हज्या दुश्मनाक म्हाका लागून म्हाका लागून सारक्या मार्गान सारक्या मार्गान म्हाका चलय म्हाका म्हज्या विरोधांच्या म्हज्या विरोधांत घासांत म्हाका घाली नाका कित्याक कित्याक पडकी रे साक्षी म्हजे विरोध उठल्यात उठल्यात. आणि जुलुमा भरलेलो उस्वास सोडतात स्वस्थ पूर्ण पूर्ण हांव हांव हे खरेंच जाणा हांव खरेंच जाणा जी येतालांच्या जी येतल्यांच्या देशांत देशांत सर्वेस्पराचे सर्वेस्पराचें बरेंपण बरेंपण हांव हांव देखतलो देखतलो. सर्वेस्पराचेर सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर विश्वास दवर. थीर थीर राव राव. तुझे काळीज तुझें काळीज धैर्य घेऊ धैर्य घेवं. सर्वेस्पराचेर सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर विश्वास दवर. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. अर्गां जेसु होगळाप जेसु होगळाप जेसु. स्तुती जेसु आराधन जेसु आराधन जेसु. आमी बसया आनी एकांत हार्मोनिया 3 किर्तनां आमी म्हणी अर्गां दिली स्तुती केली आनी निमाणे किर्तनान आमकां सांगलें पवित्र पुस्तकाचें उतार आमकां आयलें आनी सोमी आज आमची स्थिती पळोवन हांगासर आयल्यांक म्हणालो तुमी अस्का जावन आयल्यात अस्का जायनाकात म्हजी कृपा तुमकां बरो म्हजेर विश्वास दवरा म्हज्या मोगांत रावा म्हाका आराधन करा तर ताजी स्तुती आमी करया आनी गावया गीत सोम्याची स्तुती कर बुकान पान संको 118 118 सर्वेस पोराचे खरी हांवें राबोंक जाय मोच्या देवाक पळोवंक जाय सर्वेस पोराचे खरी हांवें राबोंक जाय मोच्या देवाक पळोवंक जाय एकच एक आशा मोची ताका पळोवंक जाय मोच्या देवाक मेळोवंक जाय एकच एक आशा मोची ताका पळोवंक जाय
जेसुरायाक मेळूंक जाय सर्वेस पोराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय सर्वेस पोराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एकच एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेसुरायाक मेळूंक जाय एकच एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेसुरायाक मेळूंक जाय सर्वेस पोराचे घरी रात मोसोर ना सर्वेस पोराचे घरी अगे सगळे ना सर्वेस पोराचे घरी रात मोसोर ना सर्वेस पोराचे घरी अगे सगळे ना सर्वेस पोराचे घरी पिडा शिडा ना सर्वेस पोराचे घरी कंत दुःख ना सर्वेस पोराचे घरी पिडा शिडा ना सर्वेस पोराचे घरी कंत दुःख ना सर्वेस पोराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एकच एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेसुरायाक मेळूंक जाय सर्वेस पोराचे घरी संतोष आसतलो सर्वेस पोराचे घरी मोग आसतलो सर्वेस पोराचे घरी संतोष आसतलो सर्वेस पोराचे घरी मोग आसतलो सर्वेस पोराचे घरी एक पोट आसतलो सर्वेस पोराचे घरी आनंद आसतलो सर्वेस पोराचे घरी एक पोट आसतलो सर्वेस पोराचे घरी आनंद आसतलो सर्वेस पोराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एकच एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेसुरायाक मेळूंक जाय सर्वेस पोराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एकच एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेसुरायाक मेळूंक जाय अर्गां तुका सोम्या जेसू अर्गां तुका सोम्या जेसू होगळाप तुका सोम्या जेसू होगळाप तुका सोम्या स्तुती जेसू तुका सोम्या जेसू स्तुती तुका सोम्या आराधन जेसू तुका सोम्या जेसू आराधन तुका सोम्या जेसू इसाया प्रवादीचे पुस्तक 43ನೇ अध्याय थंयसर देव आज आयिल्ले आमकां सगळ्यांक संदेश दिवन म्हणटा तर आतां जाकोबा तुका आकारलेलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा इस्रायेला तुका आकारलेलो सर्वेस्पर अशें सांगता भियेनाका कित्याक हांवें तुका सोडयला कित्याक म्हळें सोम्यान आमकां भियेनाका कित्याक हांवें तुका सोडयला परत म्हणया भियेनाका कित्याक हांवें तुका सोडयला परत भियेनाका कित्याक तुवें म्हाका सोडयला हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला पळया सोम्यान आमकां आज अभिशिक्त केला पवी स्नानान येवकरिस्तांत आनी आमच्या बेसाच्या सक्रामेंता मुखान तुज्या नांवान तुका आपयला तूं मुजोस प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आमी सोम्याचे तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यारी हांव तुजे सवें आसतलो उदकांत वेतान आमकां बेन दिसता इल्लें उदक न्हंयत उतरतानाय केदाळाय व्हड येवंक पुरो मरोंक पुरो आत्मीक जिविताचें उदक तशेंच दिसपट्टी जिणी कुटुंबाची काम करचें
कश्ट काडचे भुरग्यांनी शिकचें ही पर आमची जिणी ही सोडून धांवूंक जायना मॅजीक जायना ही आमी जियोंक आसा संतोशान जियोंक आसा पुरपुरोन न्ही वजें म्हणून न्ही तेंच आमी आज आमकां सांगता ह्या सगळ्या जिविताच्या कुटुंबाच्या समुदायाच्या पिरगजीच्या जिवितांत तूं वेताना हांव आसां तुजें सांगाता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार ते तुका बुडोवच्यो नात ते कितें करच्यो नात बुडोवच्यो नात आनी असल्या जिवितांत आमकां बुडोवचे मनीस आसात म्हणून सांगलें वायट संगती आसात दुश्ट संगती येतात हे आमकां लागनात म्हणलें उडासतो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. उज्यांतल्यान तुका सोलोंक जाता उज्यांतल्यान सोलोंक जाता गे पूण अशें जायना न्ही गे पूण आत्मीक जिवीत असो उजो आसा तो कसलो आमकां नास करचो उजो देंवसाराचो उजो हे असले स्थिती आसल्यार तूं लासोन वेसोनाय कितें घडलें त्या जाणांक ते लासोन वचोना न्ही गे दानियल प्रवादीचें पुस्तक आमी सिंग केलें गायलें उज्याच्यो जिबो तुजें भस्म करच्यो नात प्रेज द लॉर्ड कित्याक हें कोणें सांगलां सर्वेस्परा देवान हांव सर्वेस्पर तुजो देव कोणाचो देव आमचो देव इस्रायलाचो पवित्र देव तुजो सोडवणदार देखून तूं आमकां तो सांगता म्हजे दृश्टीन मोलादीक आमी कोणाच्या दृश्टीन मोलादीक सोम्याच्या दृश्टीन एक आवय म्हणोंक पुरो बापूय आमकां म्हणोंक पुरो घोव म्हणोंक पुरो बायल म्हणोंक पुरो ह्या संवसारांतली मनशां म्हणोंक पुरो तूं सामानाय तूं सोबीत दिसानाय तूं बरो न्ही तूं मोलादीक न्ही खाण उडोवची मनशां भारतांत मस्त आसात आमच्या कातोलीक क्रिस्तांव कुटुंबान मस्त जाणां आसात आमकां एक मनशापणाच्यो आसो दिनातली थोडी मनशां आसात हांवें पळयल्यांत आमच्या दोनी मंगळूर आनी उडपी दिएसीजीन बरीं मनशां पयशे आसात आस्त आसा कुमगारकाण घेतात मिसाक वेतात दोन रेतीरेक वेतात एक न्ही दोन निमाणे शुक्रारा 2 खुर्साचे वांटे करतात पूण एक पटी तांकां मनीस जायना म्हळ्यार ताणें बरें केल्लें वायट घडोवन म्हणी वायट करची मनशां आसात सांगून 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 ताका कोसोन कोसोन जिशी मारची मनशां आसात कोपरत वायट कोपरत कारण एका मनशाक मनशाचो मान दिनातले मनशां आसात उडास दवरया मनीस देवान रचल्लो तो कितलोय खोटो जावंक पुरो आमच्या दृश्टेन पूण आमी तशें चिंतना देव आमचे बरी चिंतिना कित्याक तो तासो तो म्हणटा तूं आज तें वायट उलयताय न्ही तो म्हाका जाय तशेंच ताणें आगोस्तिनाक पाटी हाडिल्लें आगोस्तिनाक संवसारांत कोणाकी नाका आसलो तो आमी करच्या की चड पातकां ताणें गेल्लीं मोनिका बायेन ताच्या आवयन इतलीं वर्सां मागणें केलें आनी सांत आम्रोजाची शिकोवण हो आगोस्तीन आम्रोजियो म्हणल्यार त्या गांवांत बसून त्या कॉपेलांत आयकतालो आम्रोज थंय जावन शिकयतालो पर आमी सांत आम्रोजाचें बेस्त केलें आनी देवाचें उतर आयकताना ताका भोगलें उयगी हांव असो आसांगी जिणी बदलिली कन्वर्टर जालो कन्फेशन्स ऑफ ऑगस्टीन म्हणलो बूक बरयलो ताणें आनी ताजेच भोगणां ताणें सांगलीं आनी याजाक जालो बिस्प जालो सांत जालो आनी कितलेशा लोकांक ताणें पाटी हाडले पळया बांदप्यांनी नाका म्हूण उडयलोलो मोल्या पातोरूस जावंक पावलो मोल्या पातोर म्हूण सोम्यान ताजे विशयान सांगिल्लें सगळ्यांनी ताका खुर्सार मारून कान उडयल्लो आनी आज तशेंच आमी जाय जे म्हणटा तो कोणें आमकां कान उडयलां तशेल्यांक हांव वयर दवरूंक सामा करूंक म्हण आयला माथेवाचो वांजेल पळय हांव आयला पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्ही देखून आमी म्हणटा तो खोटो ताचे गडे म्हणी आनी हांव उलोवचें बरी ना आज आमी कितें म्हणा जाल्लें मिसाक येताल्यांनी रेतिरे येताल्यांनी नोवेना येताल्यांनी कितें म्हणा जाल्लें ताचे गडे म्हणी हांव उलोवचें ना
ताका म्हणी ताका शिक्षात पाव म्हणच्या बदलाक आमी क्रिस्तांवांनी कितें म्हणा जाल्लें ताका खंयच्या रितीर सोम्या सरशें फाटी हाडचें तें हांव चिंता म्हणा जाल्लें. आज आमच्या मंगळूर आनी उडपी DSCच्या हर एका क्रिस्तांव कुटुंबात हें उतार येजे, गवळीक परिशदेंत हें उतार येजे, याजकांच्या, धर्मिकांच्या, लायिकांच्या, उपाध्यक्षाच्या, गुरकारांच्या, सगळ्या कातोलीक सभेच्या, ICYMच्या, YCSच्या सगळ्यांच्या तोंडांनी पयस वताल्या मनशाक जेजू सरशी कशें हाडचें म्हणलें उतार आमी उलयचे. ती बरी रेतीर, तें बरें नवें, तेंच खरें साराधान. बदलाक कितलें पयस करूंक जाता तितलें पळोवचें. आमी सरकारा बरीच जावंक पावल्या, दुबळ्यांक दुबळोच जावंक सोडला, ग्रेस्ताक ग्रेस्त जावंक सोडचें न्ही. आज आमी ह्या मनशांकय जेजू सरशी हाडचें. सकडी अस्कत म्हणलें उडा आसता वरया, थोडे चड अस्कत, थोडे उणें अस्कत. हांवूय अस्कत, तुमच्या की चड उठलो पातकी हांव, मस्त अस्कत हांव. पूण सोम्या जरशी आमी कशें हाडचें तें सोम्याचें चिंताप. कुर्सार मरतना बापा ताका बक्षी म्हणून तें नाणा आसलें, पूण ह्या दिसांनी जाणां सोनी करतात, तांकां बक्षाणें मेळना उडस दवरया बक्षी म्हळ्यार. पूण त्या वेळार तांकां कळीत नासलें नीज जेजू म्हणून तो देव म्हणून. तरी त्या स्वरान इतलें केल्यार निमाणें काकुळत मागली. ताका कितें म्हणालें सोम्यान, आजच आमच्या प्रकार जाल्यार खंडीत तो फाटी येना, पूण सोम्या प्रमाणे कितें जालें, आजच तूं म्हज्या घरा भुमी वैकुंठांत आसतलें. सगळ्यांनी आमी थंयत वेचें म्हणलें आमी उडास दवरीचें. 4 दीस जिवंक पुरो. ह्या दिसांनी केदाळा कुतूत ना आमकां न्ही. ह्या दिसांनी भुरगीं मरतात, युवा जाणां मरतात, बेजारायची गजाल. मागाचे आमी आतां दुश्ट शक्ती इतले सडल्यात की हार्ट अटॅक सडन कळीतच ना म्हणलें बरी. कितलेंय पुंजान दवर वसाचे कितें कडेन. तर थंय वसाचें जाल्यार सोम्याचें तें दुसरें येणें, ती तयारी करीत जाय. देखून तो म्हणटा, हांव तुज्या सांगात आसतना उदक तुका लागचें ना, लारां बुडोवची नात, उज्याच्यो जिबो तुजे भस्म करचे नात. हांव तुजो देव, पवित्र देव. म्हजे दृश्टीन तूं मोलादीक. संवसार तुका खंडान करूंक पुरो. देखून इसाया 49:15 सांगताने, एक आवय आपल्या दुधाच्या बाळात सांडीत तरी हांव तुका सांडिसो ना. प्रेज द लॉर्ड. देखून सोमी म्हणालो, हांव तुका भिये नाका, तुजे सवय आसा, तुका हांव मनशांक दितां, तुका हांव आदार दितां. प्रेज द लॉर्ड. तेंचो सोमी आमकां सांगता. आनी उपरांत तोच देव आमकां फुडें इसाया 45 तो दुसऱ्या वळीत हांव आमकां सांगता. हें म्हज्या उपरांत म्हणा, म्हज्या अभिशिक्ताक हांव सांगता, हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो म्हणा, हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. आनी पर्वत समतळ करतलो. हांव काशाच्या दारांची फूड करतलो. हांव काशाच्या लोंकडाचे आडांबे मोडून उडयतलो. लोकांचे आडांबे काडून उडयतलो. हांव तुका गुपीत दिरवी, हांव तुका गुपीत दिरवी, लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. लिपोवन दवरली संपत्ती दितलो. ह्या परी हांवूच सर्वेस्पर म्हणून तुका कळीत जातलें. कळीस जातलें. तुका नांवान उलो मारता तो तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायेलाचो देव इस्रायेलाचो देव हांवूच म्हूण तूं वळखतलोय. हांवूच म्हूण तूं वळखतलो. म्हज्या सेवका जाकोबा खातीर, म्हज्या सेवका जाकोबा म्हज्या विंसून काडलेल्या इस्रायेला खातीर विंसून काडलेल्या हांवें तुका तुज्या नांवान उलो मारला. हांवें तुका तुज्या नांवान उलो तूं मारला. म्हाका वळखनाय, म्हाका वळखना तरी हांवें तुका तुका एक मानाचें नांव दिलां. एक मनाचें नांव दिलां. प्रेज द लॉर्ड. आमी वळखनातल्यार सोम्यान आमकां ताजो उस्वासांनी नांव दिलां. परत मुखार सिया, हांव सर्वेस्पर, हांव सर्वेस्पर, दुसरो कोणूच ना. दुसरो कोण म्हजे शिवाय, म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच देव ना. कोणूच देव ना. म्हजे शिवाय, म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच ना म्हणून दुसरो कोणूच ना म्हणून उदेंती तावन आसतम ते पर्यंत उदेंती तावन स्तंभ ते पर्यंत सगळ्या मनशांक कळीत जावच्याक सगळ्या मनशां कळीत तुका जावच्या म्हजी वळख ना जाल्यार तुका म्हजी वळख ना हांवें तुका हांवें तुका शास्त्रां दिवन
शास्त्रांत आयतो केला आयतो केला. हांवच सर्वेस पोर हांव सर्वेस पोर. दुसरो कोणूच ना दुसरो कोणूच हांव उजवाड रस्ता हांव उजवाड रस्ता. हांव काळोखाची सृष्टी करता काळोखाची सृष्टी करता. हांव सुख दिता हांव सुख हांव दिता. विघ्न निर्मिता हांव विघ्न निर्मिता. हांवच हांव सर्वेस पोर सर्वेस पोर. हे सगळें करता सगळें करता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तर देवी घालया ह्या देवान आमचो भावार्थ घट केला. देवाचें उतर दोन तरेच्या तलवारी परूय वायट नाश करूंक शकता बरें चड आनी चड करूंक शकता. देखून आमी सकाळीं उठ्ठना बायबल वाचया न्हिदोंक वयच्या पयलें बायबल वाचया दनपारां बायबल वाचया कामाच्या जाग्यार काम सुरू करच्या पयलें बायबल वाचया जेजूची सुवार्थ आनी ती नियाळ करया त्या दिसाचो वांजेल अशें देवाच्या उतरान भरलेलें आमचें क्रिस्तांव कुटुंब जावंक सोम्यान आज आमकां आपयलां. देखून कसलोच हुस्को नाका जाल्यार टेन्शन नाका जाल्यार आसल्या कश्टांचेर सामान्य जिणी जिवन जैत वरीचें जाल्यार देखून आज जेजू आमकां कोणायकी एक्स्ट्रा मागणें करूंक सांगना सगळो दीस इगर्जींत रावचें म्हूण सांगना हर एका म्हयन्यांत रेतिऱ्यो करीच्यो म्हूण सांगना. सोमी म्हणटा सादें जिवीत जिये सादें वेळार न्हिदे बरें कन्न न्हिदे बरें कन्न जेवतना बरें कन्न जेव कुटुंबाक सांगाता मेळटना मोबायलां टी व्ही बंद कर सांगाता मेळून मोगान उलय खंयचेंय काम करतना पुरपूर नाका मोगान कर भुरग्यां पळयतना भुरग्यांनी शिकतना परिक्षा बरयतना खंयचेंय काम दिलें सेवा दितना वाड्या जमते वेतना इगर्जेत पुरपूर नाका मोगान कर वेळार जेव कोणाय कडेन उलयताय उलय कोणीय बरें करता ताका शाबासकी वाटय देवा करगां दी आनी खंयचेंय तुका स्वतंत्र आसा आनी जबाबदारी आसा तें कर दुसऱ्यांक जियोंक सोड उपाद्र करून जिया नाका हें सोम्यान आमकां सांगचें इसी एक रेतीर एनसी एक रेतीर मंदीर आमचें घर इस आमची इगर्ज इसी एक आमची वाड्या जमत हें सोड न्हू चडती केल्यार कांय मेळना. देखून नॉर्मल लायफ सादें जिवीत जियोंक सोम्यान आपयल्लें आमचे मलगाडे जियेल्ले आमी जियेता दुसरें करता तेंच सगळें ह्या बायबलांत आसा. खंयी वसाचें म्हणना वाचूंक बरोवंक वता जाल्यांक बायबल वाचीचें कोणें सांगाचें म्हणना म्हाका ताणें सांगाचें हाणें म्हाका बायबल आसा हांव वाचतां कळीत ना वाचूंक जायना आयकूंक ऑडियो बायबल आसात आतां मेळटात आमचे कडेन आसात ते बरें आयकुंचे. सोमी तुमकां कुरप्यान भरता तर आतां हो वेळ मागणें करून आशिर्वाद घेवंक आमकां आमी तयाराय करया. ही सगळी तुमची मागणी तुमचे हात वयर उबारा ह्या घडी हांव देवाक तुमच्या नांवान समर्पितां. तुमची जबाब आमी तुका समर्पितांव येसुम्या. आमी तुका समर्पितांव येसुम्या. सगळ्या पवित्र सभेक आमी तुका समर्पितांव. पापा फ्रांसीस ताची भलायकी आनी ताची सगळी मिसांव योजना आमी तुका समर्पितांव. आमच्या गोवळी बापांक आमी तुका समर्पितांव. तांणी दिएसीच्या लोकां खातीर आसा केल्लीं सगळें बरेंपण आनी गवळीक योजना आमी तुका समर्पितांव येसुम्या. तांची सगळी भलायकी आमी तुका समर्पितांव येसुम्या. आमची मणियारपणाची सेवा करच्या सोमेस्त याजकांक आमी तुका समर्पितांव. आमची हेर रितीनी सेवा करच्या आमकां पवित्र करच्या आनी भगवानपणाची वाड दाखोवच्या धार्मिकांक तांचे थंय आसल्यो सर अस्कतकायो तांणी केल्लें बरेंपण आमकां समर्पितांव. तांची एकसूरपणाची ती जिणी आमी तुका समर्पितांव येसुम्या. तांकां येवच्यो सर अडकळ्यो आमी तुका समर्पितांव येसुम्या. आमच्या पिरगजेंतल्या हर एका याजकाक आनी धार्मिकांक आनी लोकांक आमी तुका समर्पितांव येसुम्या. आमच्या गवळीक परिशदेच्या उपाध्यक्षाक आनी सक्कडी सान्यांक आमी तुका समर्पितांव येसुम्या. सक्कडी संघटनांक आनी तांणी करचीं बरीं कामां आमी तुका समर्पितांव येसुम्या. आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या आवय बापायक आनी वडिलांक तांणी काडचे कश्ट वावंट आनी तांची जिवितांतली घडितां आमी तुका समर्पितांव येसुम्या. आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या भुरग्यांक आनी सोमेस्त युवा जाणांक आमी तुका समर्पितांव येसुम्या. काम नासतना कश्टांच्या युवा जाणांक आमी तुका समर्पितांव येसुम्या. आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या सक्कडी प्रायवंतांक आनी पिडेस्तांक आस्पत्रेंत ह्या दिसांनी एडमीट जाल्ल्या ह्या दिसांनी सर्जरी आसच्या सर पिडेस्तांक क्रिटिकल स्टेजीर आसच्या सर पिडेस्तांक
विविध नमुनेर पिडा गुण जायना म्हणून आसलेल्या त्या पिडेस्तांक तांची सेवा करतल्या धाकट्यांक आनी नर्सांक सिब्बंदीक आमच्या भारत देशाच्या सोमेस्त मुखेल्यांक ह्या दिसांनी बेस्टोवची सर पिडा आनी भारत देशाची सर अस्खतकाय ह्या दिसांनी आसली देवसाराची दुश्ट सकत हेर धर्माच्या वर्गाच्या सर लोकांक सत उलयनातल्यांक मोसरान हग्यान भरलेल्यांक जेजूक सोडून कोर्ट कचेरी मनशाचे पंगड बांदतेल्यांक सोमेस्त फातकांच्या परतवण्या पासत आमच्या लागीं मागोवंक सांगिल्ल्या हर एका भाव भयणींक परगांवांत आसलेल्या कश्टोच्या भाव भयणींक हांगासर त्या सवा गेल्ल्या आंगोण गेल्ल्या सोमेस्तांक दान धर्म दितल्या भाव भयणींक ह्या घडये घरांत आसलेल्या पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक आमच्या लागीं विविध त्या सावा दिल्ल्यांक ह्या पुंतळाची सर मुखार येवची योजना आनी वावरांनी फेस्ताचें आचरण हांगासर आसल्यो सर अडकळी अर्गां तुका समियान जिसो होगळाप तुका समियान जिसो आराधन तुका समियान जिसो स्तुती तुका समियान जिसो समियान जिसो तुज्या भोव अमलीक रक्तान आमचे थंय आसल्यो सर वायट शक्ती दुष्ट शक्ती अडखळ्यांच्यो संगती नाश करून उडय आमकां एक कर आमचे थंय एकवट दी आमकां मोग दी आमकां सेवेची व्यक्ती कर उदार मनाची उदार काळजाची भावार्थान घट आसची तुका साक्ष दिवची क्रिस्तांवां जावन रुपांतर कर बरी बरी आमची जिणी तूं रुपीत कर अर्गां जेजू पवित्र आत्मा आमकां लाभय आमच्या कुटुंबांत आमच्या वावराच्या जाग्यार आमी आमी काम करच्या हर एका घडये तूंच आमच्या सांगाता राव सोमिया आमचो भावार्थ सडय सोमिया आमकां मागोवंक शिकय सोमिया आमची काकुळट कर सोमिया आमच्या सांगाता राव आमेन सोमियाचे आशीर्वाद घेवच्याक आमकां तयार करया हे देवडा सक्रामेंता गीत Yetiapora sacrament sestanaman koruya pubilatya rupamota noyoriti atarya Solvonit Peskenis Bavartaci Boltivia Sasimab Buddha Ullasani Stuti Sam Padvi Mahima Sasna Sasna Yekastralya Harsita Tuka Dogaicha Spirit Samasami Navarta Amen. प्रार्थुया सरपदवेदारा शासनाच्या देवा या विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टा मरणाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करता आसतना तुज्या सोडवणेचो फळ या मिस्तेरांतय आनी आमच्या दिसपडत्या जिवितान सदांच आमी बोगी सारको
आमकां दयेन फावो कर. तुजी येता आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. कुटामीक संसमल्या आमी घरा देवाच्या उंडो वाईन रूपांतर करून कोडीन क्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बेन आयल्या आमी जेवणा सोम्याच्या सोम्याची सुतये पोट्या आंदान मोगाच्या सोम्याची जेवा सर्गीचे पवित्रा दिता समाधान सोम्याचे वर जीविता कारण पुनः जीवन परवशा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज सगळ्या पवित्र सभेंत वर्तो संतोषाचो दीस. आमी जाणाव भाग्यवंत आंकवार मोरयेचो निश्कळंक गर्भी संभाव, इंग्लिशांत डॉगमा ऑफ द चर्च म्हणटात. म्हळ्यार पापा साहिबान आमकां सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत ह्या आयिल्लें भक्तीपण मात्र न्ही, भावार्थाचें सत मानून घेवंक मोरी कसलेच पाप गत नासतना सांत अन्नाचे उदरी तिका विंगड करून दवरलेली आनी जल्माक हाडलेली, आनी त्या पाप गत नासतना आसल्या एका स्त्रियेतावन एक पूत इम्मानुवेल जेजू जल्मांत आलो आनी तो जल्मालो क्रिस्त आमचो सोमी. आनी तें करी जय जाल्यार मुरये मायेन जायतो साक्रिफीस त्याग केला, मात न्ही विशेष भावार्थ सर्वेस्परा देवाचेर दवरलो हें नियाळूंक. आनी मोरयेक पवित्र सभेंत कातोलीक पवित्र सभेन विशेष रितीर विशेष स्थान मान दिवंक आनी मान करूंक ती शिकोवण ह्या असल्या संदर्भांनी आयकूंक आनी समजून घेवंक आमकां पवित्र सभा उलो दिता. देखून आज तिजें फेस्त, देखून आज दबाजीक परब, संतोशाचो दीस. देखून मोरयेचें फेस्त आमी आचरण करतना हांगासर मोरयेची देख आनी क्रिस्ताच्या वाटांनी चललो सांत लॉरेस आमकां आदर्श जावन आसा. आमी क्रिस्ताक साक्ष दिवं. तर भावानो भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान भेटयतना मोरये मायेचो आदार आमी मागया, जेजूची कृपा आमी मागया आनी आमची पातकां वळखून घेवन पातकांचें बोगसाणें आमी मागया. काळजांत हांव दूख धरतल्यांक बोगसाणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुळटकर, सोम्या काकुळटकर, तूं
आमा पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर आमच्या पासत विनाती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुळकर आनी सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं. आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. महिमा देवा सगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सरकीच्या राया सरपत्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सुमिया जिसू ख्रिस्ता बापाच्या एकला सुद्धा सुमिया देवा देवाचे शेरे तू संसाराचे पाप करताय. आमची तू बापाच्या उज्ज्वल बसलाय. आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगती देवा बापाचे महिमे. जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया मौनपणी आमच्या त्या सवा बसत मागया. सर्वेस्परार्चित देवा मोनिसांच्या तुझ्या पुताक पावत असल्या वै दिवचे खातीर त्याच पुताचे मरण आदी फुडेंच तुझ्या दोळ्या मुखार दवरून हांव कुंवार मरयेक तुवें गर्भ सांभाळाक निश्कळंक केली आनी तिका पवित्र आत्म्यान बरोवन तुझ्या दैवीक जिवितांत घेतली. हे तुझ्या अपूर्व रचने खातीर संतोषाच्या उमळ्यांनी आमी तुका वाकणता आनी तुवें आमकां निर्मिलाय तें काम तुज्या महिमेक फावो ते भाशेन करच्याक आमकांय मरये मायचे विनवणे दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर म्हूण मागता. आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता सासणाच्या सासना. पयलें वचप उत्पत्ती पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्परा देवान आदामाक उलो केलो आनी विचारलें तूं खंय आसाय. ताणें जाप दिली तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आशिल्लो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केले तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें. हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें. दादल्यान जाप दिली तुवें म्हजी सांगातीन करून
दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारलें, हें तुवें कित्याक केलें? स्त्रियेन जाप दिली, सर्पान म्हाका फसयली आनी हांवें तें केलें. तवळ सर्वेस्परा देवान सर्पाक म्हळें, तुवें अशें केलें देखून सर जानवरां आनी मनजाती मदें तूं शिराप पडलेलो जावं. तुज्या पोटाचेर तूं चरतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं खातलोय. तुजे आनी स्त्रिये मदें, तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुजे मस्तक चिंचतली आनी तूं तिचे खोटेक खोंस मारतलोय. मनशान आपले बायलेक येव म्हूण नांव दिलें, कित्याक जी येतेल्या सर्वांची ती मूळ आवय. देवाचें उतार हें. देवाची ओळख. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यां विचित्र कार्यां. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यां विचित्र कार्यां. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्या विचित्र कार्यां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावल्या जंय ताणें आपणायला. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यां विचित्र कार्यां. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या, जनंगा उजीर आपले नितीवोन पण ताणें उघडला. इस्रायेलाच्या घरण्या थंय ताका आसलेल्या दृढ मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो ताणें उगडास काडला. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यां विचित्र कार्यां. प्रितुमेर शेखांशी आसलेल्या लोकांक आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर्व निवास्यानो, सर्वेस्परा जैता ताळो काडा, उल्हासान गितां गावन ताका वाखाणा. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यां विचित्र कार्यां. सांपावलून एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. हरसिल्लो जावं देव, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, क्रिस्ताचोवे आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीण जावच्याक
संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां विंचल्यांत. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्ता थंय आपणाची भुरगीं जायशीं पयलेंच नेमल्यांत. ताची खुशी आनी अपेक्षाच तशी आसली. आपल्या मोगाच्या पुता थंय ताणें आमकां लाभाशें केल्ल्या कुरपे देण्याच्या महिमेक स्तुती जावची म्हूण ताचें योजन. देव आपल्या योजनाच्या शेवटा आनी आपले कुशे प्रमाणे सगळें चलोवन व्हरता. जुदेव जावन आसल्या आमकां क्रिस्ता थंय विंचून ताणें आपली स्वंत परजा करून घेतल्यांत. क्रिस्ता थंय पयलें बरवसो धरून आसलेली आमी ताचे महिमेक होगळीक हाडी जाय म्हूण ताणें आमकां आपोवणें दिलां. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. नमान मुरिये कुरपेन भरलेले सर्वेस्पर्ताचे संगता स्त्रिया भितर तूच देव. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. मोहिमा तुका सोमिया. 6व्या महिन्यांत देवान गाब्रियल दुताक गालिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक आंकवारीसरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते आंकवारीचें नांव मोरी. देवदूत भितर सरन तिच्या लागीं म्हणालो, नमान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी हो नमान कसलो जाबयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नताचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी आंकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्रत्म तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांचडी म्हूण लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची चाकर्ण. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिजे सरशिलो गेलो. देवाचें उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, हांव सर्वेस्पराची साकर. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. म्हणल्यार उतरां बराबर मोरयेन जेजूक आमकां दिलो आनी सगळ्या संवसाराचेर, देंवसाराच्या सक्तीचेर आनी मरणाचेर, फातकांच्या पानपासाचेर जैत व्हरून ती बरवशाची किर्ण जाली आनी सोमी आमचो सोडवणदार जावंक पावलो. हे फेस्त आज आमी आचरण करतना मोरये मायेच्या जिविता विशांत आनी ह्या मिस्तेरा विशांत
कितें कातोलीक पवित्र सभा आमकां शिकयता आनी पवित्र पुस्तकाच्या वाचपांनी आमकां सांगता तें नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. पयलें आतांची स्थिती कशी आसा म्हणलें पळोवन घेवया. भावन आनी भयणीनो, आमच्या संवसारार ह्या दिसांनी मोरये मायेक तिच्या मानाक उबारलेलीं मस्त पूर्ण शेतां वर्ल्ड वायड द श्रायन्स आर डेडिकेटेड टू आवर लेडी ती आमकां पळोवंक मेळटात. आनी मस्त लोक मोरयेच्या पांयां तळा येवचेंय आमकां पळोवंक मेळटा. देखीक लुड्सांत आसलें शहर, लुड्सांत मोरी माय दिश्टीक पडली आनी विशेश करून भलायकी नातल्ले, व्हील चॅरार आसले, या क्रचच्या ते आमी म्हणटा ते दांडे घेवन आसले पिडेस्त थंयसर येतात, तेर्साक मेळटात, मागण्याक मेळटात, ते उदकांत तांकां नातात. आनी सोबार जण हांवें आसले कडेन पळयलां थंयसर कान उडोवन वेचे आनी सामा सोलोवन गेल्ले दाखले आनी मस्त जाण भावार्थान गट जावन गेल्ले दाखले आमकां पळोवंक मेळटात. फातिमा गांवांत मोरयेन त्या भुरग्याक दिश्टीक पडोन सकाळीं कोंत आसो तेर्स करी जई झुजा वेळार थंयसर पातकांत संवसार बुडला, देवाचो राग काडी जई, उणो करी जई आनी शांती समाधान स्थापीत करूंक दिल्लें मागणें तें आतां थंयसर मस्त लोक येता. उपरांत आमच्या गांवांत पळयल्यार भारत देशांत वेल्लांखाणींत हरी एका दिसा म्हणलें बरी, ह्या तामिळनाडांत तुमी गेल्यार मस्त इगर्जो मोरये मायेच्या मानाक समर्पण दिल्यात आनी थंय पूर्ण शेतां जाल्यान सगळो दीस थंयसर लोक येता, तेर्स म्हणटा, मागणें करता. बेंगलोरांत आसच्या बासिलिका शिवाजीनगरांत भलायकेची माय, मुंबयंत तशेंच आसा बँड्रांत, महिमान आनी तशेंच आमच्या गांवांत हांगासर कालमाडी आमच्या विगारान मुसल्यास्ताना पाविल्ली, पुनशेत जावन परगट केल्ली ती बिरगज आसा. अशें मस्त कडेन उर्वा मंगळुरांत पंपय मायेचे पुनशेत आनी आमचे थोडे पिरगोसो ही सगळीं आमकां कितें सांगतात. मस्त थंयसर लोक येवचो पळोवंक मेळटा. म्हणटा आसतना आमच्या भावा भयणींक मोरये मायेची गरज आसा आनी मोरी माय विनंती करता म्हणली पातयेणी आनी विश्वास आनी अनुभव तांचो आसा. ही एका रितीची विश्लेशण आनी गणितां अनुभव जाल्यार आनी एका रितीन रणनात्मक नेगेटिव्ह फोर्सस ह्या दिसांनी आमकां पळोवंक मेळटात. हांव भारतांत जायत्या जाग्यांनी वेताना आनी भावार्थाच्या जिविताचें विश्लेशण करतना म्हाका अनुभवाक आयिल्ल्यो संगती ह्या दिसांनी थोडे पंगड जाल्यात आनी कातोलिकां मदीं पंगड जाल्यात. कातोलीक भावार्थ गट नासतना भायर गेल्ले ह्या कातोलिकां मदेंत विंगड जावंक प्रयत्न करचे आनी थोडे ब्रदर म्हणून आयल्यात. ओ ब्रदर, तो ब्रदर, तो ब्रदर म्हणून आनी आमचो लोक हारी त्या ब्रदरा फाटल्यान धांवता. आनी हे व्यक्ती हांव जाणा कोण ते ब्रदर, मोरये मायेक मान करनाकात आनी ते मोस करतात. सुरवेर ते म्हणाले, हांव ते जाणा, तुमी सगळ्यांनी इगर्जीक वचचे, कुमसार जायचे, तेर्स करीचे, ते इगर्जीक येनात. आनी थोड्या दिसांनी तांणी सुरू केलें बायबल पुरो मोरी माय नाका म्हणाले आनी ह्या दिसांनी तें चड आसा. ही म्हाजी दवरी नाकात घरांत, तेर्स म्हणा नाकात, मोरी देवाची आवय न्ही, ती एक मुनीस आमचे बरी, जेजू मात्र तें तांकां आमी कांय तें गोत्त आसा. अशें सांगूंक आतां सुरू केलां आनी थोडे आमचे बोकरे पाती येल्यात. आमचे सगळ्यांनी वतात, सगळ्यांनी वतात. ते थंय सामान जावन आमी आनी एकलो कोणी मेळटा, सैतानाकी पाती येतात. तसले आसात भावार्थांत दसकत आसले व्यक्ती हे. आनी ह्या दिसांनी भुरग्यां आनी युवा जाणां कडेन भारतांत हांव विचारता आनी मस्त आमच्या ह्या दोनी DSSच्या 10व्या क्लासीच्या भुरग्यां कडेन ह्या दोतोनीच्या क्लासीचें इन्स्पेक्शन करतना हांवें विचारलें, मोरी म्हळ्यार कोण? मस्त जाणांक गुत्तू ना. देवाचे माय म्हणटात पूण ताच्या की सडीत मापान गुत्तू ना. सुमार 2000 भुरग्यां पैकी ताणें 50% म्हणयत मॅक्झिमम न्ही मिनिमम
तुमच्या घरा तेर्स म्हणटात गी ना म्हणली जाप आमकां पळोवंक मेळटा. आनी थोडी भुरगीं एक कण म्हणटात हप्त्यान एकच बुटी म्हणचें म्हणलें दिसोन आयलां जाल्यार व्हडांक ही सवालां इसारी जे म्हणना व्हडांच म्हणनान देखून भुरगीं म्हणनान म्हणलें जालें. तशें म्हणटाना आमकांय मोरी माय मॅजीक करची म्हूण थोड्यांक जावंक पावलां जावंक पुरो. गरजेच्या वेळार आस्पत्रांत एडमीट जाल्ल्या वेळार या सिरियस जाल्ल्या वेळार हुशार नासल्या वेळार कितलींय नोवेनां जातात. त्या दळा तेर्स कितलोय 5 कणी 15 कणी जाता. सक्कडी खारयें जालें वैज मेलो म्हणल्या भाशेन जाल्या उपरांत भुरग्यांनी आनी आवय बापायनी पयस गेल्लेंय आमकां पळोवंक मेळ्ळां. मात न्ही थोड्या पुणशेतांनी आयल्या वेळार इंटरव्यू करना विचारतना आमच्या भावार्थ्यांक कित्याक तूं आयिल्लोय कित्याक आयिल्ली म्हळ्यार इतलीच जाप म्हज्या गांठीची दूख आसा ती हांगा आयल्यार वेल्लांकणीन गूण जाता खंय म्हाका भुरगीं नात सामा गरजेक आमी देवा लागींच येयजय. पूण ताच्या की सडीत मापान कोणी भावार्थी संगती उलयल्ले आमकां दिसना. ही आसली वास्तविकता एक्झिस्टींग सिच्युएशन. कोणायची चूक ना कोणायकी बदलाम घालूंक जायना. एकच कारण म्हणयेत आमकां पवित्र सभेन दिल्ली शिकोवण आनीक पावोंक ना वा मोरयेच्या जिवितांत घडिल्लीं गणितां आनी जेजूच्या त्या सोडवणेच्या वावरान मोरयेन खेळिल्लो पात्र कितें आमकां कळीत ना. देखून हें पुरा घडटा. देखून ह्या परिस्थितींत आमी आसतना आमकां पवित्र पुस्तक मोरये विशयान आनी आयच्या फेस्ता विशयान कितें सांगता. आयची सुवार्ता आमी आयकून घेतली आनी आयच्या सुवार्तेन जाकी पयलें वाचप आनी किर्तन आनी दुसरें वाचप कितें सांगा लागलें मोरयेच्या येण्या विशयान आनी मोरयेन आमकां जेजूक दिवच्या विशयान आनी तो जेजू आमकां कितें करतालो आमकां बांदपासांतली सुटका दितालो ती नवी येव आनी तो नवो आदाव. एका रुखा वरवीं मोर्न आयलें एका आदाव वरवीं पाताक आयलें आनी उपादेश मोडचे संगती जाले सैतान भितर सरलो जाल्यार एका नव्या स्त्रिये वरवीं येवा वरवीं आमकां सोडवणदार मेळ्ळो आनी त्या सोडवणदार नव्या आदाव वरवीं आमी ह्या बांदपासांतली सुटल्या म्हणून आयची सगळीं वाचपां आमकां सांगतात. आनी सुवार्तेंत मोरयेक थंयसर बडव्यान बरी खबर हाडिल्लें घडीत आमी मस्तपटी आयकलां आनी आज आमी आयकलें. तातूंत मोरी सुरवेर भियेता तरी उपरांत संपूर्ण देवाचेर विश्वास सोडटा आनी आपणाकच देवाच्या हातांत घालता. तिजें विधेयपण तिजें खालतेंपण आनी आमच्या खातीर हांगासर आमी बसोन आसात जाल्यार ह्या घडये आमचे विशयान तिका आसलो खंत हुस्को 2000 वर्सांच्या की पयलें तो ती जाणा जावन संवसाराच्या अखेरी पर्यंत म्हज्या पुतान ह्या लोकांक बचाव करीत जाय आनी सरकारांत धाडीत जाय म्हणलो उद्देश ती मोतीन घेवन सदांच विनंती करची म्हणल्या आदारान ती म्हणटा हांव सोम्याची चरण दासी हांव एक सेवकी आनी मुखार हांव सेवकी म्हणून ती खालती जाता विधेयपण दाखयता तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. आनी तस वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो शब्द देवासोवे आसलो शब्द देव जावन आसलो आनी तो शब्द मोरयेच्या उदारी पवित्रत्म्याच्या सक्तेन मनीस जालो आनी आमचे मदें तो जियेलो आनी तो आमचे मदें आसा येवकारिस्तांत आमकां मेळटा. आनी ती त्याच पुताची आनी आमची आवय जावन आसा मोरी. आनी जेजूक आमकां दिजें जाल्यार सादारण स्त्रियांक या सामान्य स्त्रियांक तें साध्य नासलें. देखून मोरयेन जेजूक आमकां दिजें जाल्यार मस्त कश्ट सोंसले. पळय ह्या मोरयेक देवाची आवय आनी आमची आवय जायजे जाल्यार आनी पाताक करी नासतना ह्या संवसारांत रावचे जाल्यार एक मनीस जावन तितलें सुलाभ न्ही. देवाची कृपास पवित्रत्म्याचो आदारच तिका हें करूंक शकता. देखून आज ती आमचे समोर आसा.
पयल्या सुवातेर देवाची आवय जावचें भाग मेळ्ळें तिका 5 एकर जागो व्हडलीं कारां बंगलो मेळोंक ना, भांगार कोणेंय घालूंक ना, ह्या फुडी दिवनात, कितेंच ना पळया. तिका थंयसर ती गर्भेस्त जाल्या उपरांत मेळ्ळो एकच जागो जेजूक जल्म दिवंक गर्दनाचो गोठो. खंयची आस्पात्र न्ही, मेळ्ळें पळया, मेळ्ळें थंयसर मेळिल्लें. ताजे उपरांत पळोवंक आयिल्ले मनीस पुरा दुर्बळे, गोवळी, तिचे संबंदीक या हेर ग्रेस्त मनीस कोणी थंयसर येवना. ते एक राई ते जेजूक रायाक मान करूंक आयिल्ले सोडल्यार दुसरे कोणूच तिच्या सांगाता नाशिल्ले, कोणेंच तिका जागो दिवंक ना. हे कश्ट तिणें सोंसले. तितलें सुलाभ न्ही, चिंतलें तितलें सुलाभ न्ही. आमी तिच्या जाग्यार रावया, त्या दाळा इल्लें म्हणी आमकां समजत. दुसरें, जेजू इल्लो व्हड जाताना कितें जालें, ताका हेरोद जिशे मारूंक सोदतालो. ह्या वेळार जुजेक स्वप्नान दिश्टीक पडोवन बडवो म्हणटा, शिदा वचोन इजिप्ताक पालायन कर, आतां जे गाजा म्हणटात थंय वच, ती मरुभुमी उडास्तोरा आनी वाहनांत आनी त्या पांय वाटेन जावं पुरो या गाडवार जावं पुरो ती गेली. आनी पवित्र पुस्तक सांगता हेरोद मरता पर्यंत थंयसर ती आसली. आतां हेरोद केदाळा मरता म्हणून. आनी गेल्या उपरांत थंय पुरा जायजे, आस्पत्रांत उदक जायचे, जेवण जायचे, वळख ना, घर जायचे, कशें जियेलें गी हो एक मिस्तेर. पूण ती जियेली. जेजूक तिणें सांबाळलें आनी आमकां दिवंक तयाराय केल्ले आनी सोंसुल्ले कश्ट. तिसरें, गर्भेस्त आसल्या वेळारच तिणें आपल्या मावशे भयणीची सेवा केल्ली. पळया, ती सुलाभेची न्ही. आतां धाकटेर कितें म्हणटात, गर्भेस्त आसल्यांक पयल्या दिसा तावन बेड्डांत उठून वचो म्हणटात. हांगा बेड्डांत उठचें सोडया, बेड्ड म्हणलें तर नातल्लें. हर एक कश्टांची स्थिती. आईन केरी म्हणलो जागो तो राण तें फाटल्यान, आनी त्या घरांत वचून एका प्रायवंता स्त्रियेची सेवा. आतां सामा आसलींत कारणान त्या दाळा मोरयेन वचून सेवा केल्ली. ह्या वेळार तूं देवाचें आवय म्हणून उद्गारलें, नामान म्हणून भावार्थ परगट केल्लो, भावार्थाचें सत परगट केल्लो त्या एलिझाबेथेन, आनी स्नानीक जुवां आमकां मेळिल्लो. आनी अशें ही तिच्या जल्माची जिणी जाल्यार, ह्या बाळपणाच्या जेजूची जिणी जाल्यार, ताच्या उपरांत 30 वर्सां कुटुंबांत जेजूक तिणें सांबाळलें. पुरपूर नासतना तिजीं कामां तिणें केल्लीं. जेजूक तिणें मागोवंक शिकयल्लें. मनीस जाल्लो तो, आनी सगळ्या मनशाच्या गतीन जियेतना मनशाक कितें जाय तें पुरा तिणें वदाकसून दिल्लें. ताजे उपरांत 30 वर्सां जाताना जेजू थंयसर मिसावाक भायर सरलो. आमची भुरगीं इंजिनियर धाकटेर पुरा चिंता जाल्यार मोरयेक आनी दाव्या उजव्याक कोणूच नातल्लें, एकेचो जागो नातल्लो. पूण ताजें मिसांव करतना मोरी ताज्या सांगाता आसली. हर एक पुटी ताका धैर्य दिताली, मोळ दिताली. जुवांवच्या जाकोबाच्या आवयन पर्यंत येवन जागो विचारलो, म्हज्या पुताक तुजी सेवा केल्ल्या खंय तूं जागो दिताय म्हणटाना एकच एक पुटी मोरयेन येवन म्हज्या पुताक म्हाका तूं खंय जागो दिताय म्हण तिणें विचारूं ना. संपूर्ण आमच्या खातीर समर्पण दिल्लें तें घडीत. खुर्सा म्हणी थंयसर आसतना आवयक माय म्हणच्या बदलाक थंयसर जुवांव ही तुजी माता आनी मुखार म्हजी न्हय म्हणलें, आनी आमकां आवय जावन अर्पण करून दिल्लें. आनी स्त्रीये म्हणून तिणें जेजून आपयल्लें तिका. स्त्रीये, आमच्या भुरग्यांनी स्त्रीये महिळे म्हणून आपयल्यार कितें जाता, माय म्हणनातल्यार आमकां राग येता. पूण ह्या वेळार हें भावार्थाचें सत जाल्ल्यान आमकां सक्कडांकी मोरयेच्या हातांत जेजून ओपून दिल्लें घडीत आमकां पळोवंक मेळटा. निमाणें आपणाक ह्या मरण ह्या संवसारांत आयल्यार कुडी आत्म्या समेत सर्गार गेल्लें घडीत हें आमी ऑगस्टाच्या 15 तारखेर आचरण करता. देखून हे सगळ्याकी कारण हो आयचो दीस भाग्यवंत हांवकार मोरयेचो. आयचो म्हळ्यार
तो ते फेस्त मोरयेचो निश्कळंक गरबी सांबाळू आनी ह्या खातीर हे कश्ट सोसूंक ती तयार आशिल्ली. एकूच उद्देशान हांव सोम्याची चरणदासी ताच्या उतरा प्रमाणे मुजे थंय जावं म्हळ्यार ह्यो सगळो लोक बाचाव जावं जेजू संवसाराक मेळोंक. आनी हे दिशेन हे एक डॉगमा ह्या पवित्र सभेन भावार्थाचें सत म्हणून परगट केलां आनी त्याच प्रमाणे जियोंक आयची वाचपां आमकां सांगतात. तर आमकां संदेश कितें? भावानो भयणीनो, पयल्या सुवातेर मोरी आमकां भावार्थी व्यक्ती जावंक आपोवणें दिता. मोरयेन संपूर्ण देवाचेर विश्वास दवरलो. देखून आमच्या कुटुंबांनी सगळ्या काळजान सक्तेन मनान आमी सम्या देवाचेर विश्वास दवरून आमचे कुटुंबा जिवीत आमच्या समुदायाचें जिवीत जिये जई म्हणून सांगता. भावार्थान जियेल्ल्या कसलेंच उणेंपण जायना म्हूण मोरी शिकयता. दुसऱ्यान आमच्या घरांनी तेर्स सुकोवंक नजो. तेर्स म्हळ्यार फकत आमच्या बापा नामान मरयेनी सगळी सुवार्थात आमी नियाळ करता. जेजूचें जिवीत, मरण, जिवानपण आनी ताची सुवार्थेची जिणी आमी नियाळ करता. देखून हो तेर्स सदांय कुटुंबां सांगाता येवन एक कणपणी दिंबयेर घालून हात वयर घालून आमची तेसांवां सांगून आमी मागलें जाल्यार आमी मागिल्लें सक्कडी आमकां मेळटा. देखून मोरी एक प्रमुख जागो. मोरी एक आमी नामान करता. मोरी आमची आवय देवाची आवय म्हणून सांगोंक कधीच भियेनाये. आनी मोरी काना शारांत कशें तिणें विनाती केली की आमच्या पासत ती सदांच विनाती करता. आमकां एकली आवय आसा विनाती करची जाल्यार ती मोरी मात्र. एका आवयक सगळ्या भुरग्यांचे कश्ट समजतात तशें आमचे आत्म्याचे आनी कुडीचे हर एक कश्ट मोरयेक समजतात. देखून मोरी कसलेय कश्ट येवन दी एक तेर्स म्हणा मोरये मुखार समर्पण करा. दुसऱ्या दिसा तुमकां बरेंपण मेळटा म्हणली गणितां जायतीं आसात. एकदां दोन मोठ्ठी गणितां हांवें सांगची जाल्यार एक आमच्या ऑफिसाच्या वयर थंयसर येताना एक कार ओमिनी कार 2 वर्सां पयलें आयलें. तें एक्सिडेंट जावन रोल जाल्लें. तो रोल जावन तो मनीस खंडीत मरचो. पूण हांवें गेल्या वताना तो भायर आयलो. भायर येताना ताणें इतलेंच म्हळें, हांव केदाळय वाहन काडटाना तेर्स म्हणून येता. मोरये माय मोरी माय आसले वरवीं हांव वाचलो. तिणें म्हज्या खातीर विनाती केली म्हणालो. ताच्या कारार कोंत आशिल्ली आनी मोरयेची इमाज आशिल्ली. क्रुसिफिक्स आशिल्लो. उरलें कांयच जावना. उरलें गाडी सगळी पिटो जाल्ली. दुसरें आमच्या एका याजकाचो सांगाती थंयसर श्रीनगरांत त्या बॉर्डर सेक्युरिटी बद्दल आर्मी ऑफिसर जावन आसा. केरळाचो तो क्रिस्तांवाचो. थंयसर केदाळा मनीस हे ऑफिसर्स मरता म्हूण सांगूंक जायना. टेररिस्ट आयिल्ल्या त्या घरांत हाणें पयलें वचाचें. कित्याक हाणें पयलें वताना गुळो पडचो हाका. तो म्हणटा फाटल्या इतल्या वर्सांनी म्हज्या गळ्यांत कोंत आसा आनी हर एका दिसा सकाळीं सांजेर म्हणले बरी हांव तेर्स म्हणटा. मोरी सांगाता आसल्यान आज वरेग इतले जाण मेल्यार म्हाका एटॅक जावना म्हणून ताणें उद्गारिल्लें गणीत आसा. म्हज्याच जिवितान परच्या सप्टेंबरान आमी जेजूची सुवार्ता करतील परगट करता. आनी ह्या वेळार आमच्या भारत सरकारान मिनिस्ट्री ऑफ न्यूज पेपर्सान आमकां RNI सर्टिफिकेट रिवायज दिवंक ना. आनी मस्त आमी 2019 नोव्हेंबरान प्रयत्न केले. 50,000 रुपया आमचे कडेन इसारले, हांवें दिवना. पूण मस्त संगतींनी तांणी बदलाम घाली आमची जेजूची सुवार्ता म्हणल्या खातीर. आनी ती सर्टिफिकेट मेळना म्हणून म्हाका आनी मुखार जायना म्हणून म्हाका तांणी मंदिपेस्ताच्या सुमार 2 हप्त्या पयलें शनिवारा दीस 3:30 वरार मुवत्तैदाक फोन करून सांगिल्लें. आनी ह्याच वेळार मोरयेन दिल्लें तें मागणें सांप्रदायीक मागणें मिलानांत तें आमी आमच्या गवळी बापाच्या परवणगेन लातीन इटालियन भाशेंतून तर्जुमो केलें. आनी मोरयेची बाळोक मोरयेची इमास मिलानांत हांव आयली सिस्टर मागणें करून ती करता ती आमी हाडली. आनी तें मागणें आमी निरंतर केलें. आनी तातूंत पवित्र पुस्तकाचें वाचप, दैवी काकुळटीचो तेर्स, मोरयेचो तेर्स आनी उपरांत ह्या मागणें निरंतर केलें. आनी एका शनिवारा मुवत्तैकत म्हाका त्या सेंट्रल ऑफिसांत हांव अधिकारीचे फोन आयले आनी म्हळें तुमची सर्टिफिकेट आमी इश्यू केल्या. तुमकां सोमारा ती मेळटा ऑनलायनार. पूण म्हाका रातीन 10 वरां भितर तांणी सर्टिफिकेट धाडली एप्रुवल. आनी सोमारा दीस
म्हाका पोस्टार ओरिजिनल आयली उपरांत कोणाकच ताणें ती दिवना म्हणटाना मोरयेन तिच्या पुताची सुवार्ता परगट करच्या खातीर एका अधिकारींची मोना तेय आमच्या प्रधानमंत्रीच्या ऑफिसाची मोना वय केलें जाल्यार आज मोरये आनी जेजू मुखार हे कोण्णी न्हय म्हणलें हांवें परगट करता म्हूण बसयल्लें आज तेंच हांव तुमकां मातनी उरिल्ल्या जाग्यांनी हांवें परगट केलां आनी हें सत आनी म्हज्या जिवितांत जाल्लें आनी ताचे उपरांत आनेका कुटुंबाक आमी हें सांगिल्लें तांच्या कुटुंबांत समाधान नातलें ती इमाज तांणी व्हेल्ली इमाजच्या चड मागणें कुटुंबान मागणें नातलें निरंतर पती पत्नी सांगाता नातल्यो घरांत काळोख आसलो तांकां आमी सांगलें तांणी निरंतर हें मागणें केलें पती पत्नी सांगाता आयलीं कुटुंबांत इतलो उजवाड आयला की ती म्हणटात मोरी केदाळा घरा आयली की तेर्स केदाळा सुरू केलो की ह्या मागण्या आमी केदाळा म्हळें की आस्तावन म्हाका समाधाना वयर समाधान संतोष म्हणलो संतोष म्हणून भलायके वयर भलायकी आसा म्हूण ती सांगतात तर मस्त जाणांक असली आसार्यां जाल्यार मोरी आमच्या पासत जेजू लागीं ती विनाती करता तर भावन आनी भयणीनो आमी आमच्या कुटुंबांत तेर्स पयत पुस्तकाचें वाचप दैवीक काकुळटीचें भक्तीपण मागणें आमी म्हणया जर तुमकां कार्डां जाय जाल्यार स्टॉलान थंयसर हांवें दिल्यां तेंच्या कडेन विचारा भावानो आनी भयणीनो मोरये मायेक प्रथम जागो आमी दिवया आनी जेजूक उंचलो जागो दिवया पवित्र पुस्तक आमी वाचया एनसीजीनी सांत लोरेस जियेल्लो आनी तशें जाल्ल्यान ताणें साक्ष दिली आनी आमचे खातीर तो विनाती करूंक पावलो आज आसर्यां जातात आमी एका न एका रितीर जेजूक साक्ष दिवची व्यक्ती जाली जाल्यार आमच्या जिवितांत आसर्यां जातात बेश्टें नवें करन मागणें करन ती पिडा गूण ही पिडा गूण तें मॅजीक जायना म्हणलें कातोलीक पवित्र सभेंत उडास द्वारा बदलाक सुवार्थेची जिणी जियेल्यार आमकां बरेंपण जाता म्हणलें कातोलीक पवित्र सभा आयच्या फेस्तान शिकयता तर तिस्कुर्पा जेजू ह्या येवकारिस्तान आसलो आमकां सगळ्यांक दिवन दी आमचो भावार्थ घट करून दी म्हूण आमी मागया उबे रावा आमचो भावार्थ परगट रितीर ह्या फेस्ता दिसा आमी उसारया सत्मंतान देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे सांबाळलो हरमरियेत हांव जल्मलो पांच ताणें कस असले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका केपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा जिवन जालो सर्गार सोडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उच्चाक बसला थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मनसुरी करूंक तो येतलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचें मोक्षाणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन आमी सगळीं मागणें करूंक म्हूण आयल्या सोम्याचें एक उतर आसा तुमी मागण्याक उबे रावतना भावार्थान तें मेळना म्हूण पातयेया दुसरें तुमच्या दुस्मानांक बक्षिया तवळ तुमचे मागणी देव आयकतलो हे दोन संगती मतीन दवरून आमची मागणी सर्गींच्या बापाक आतां आमी भेटोवया एक घडी बरू ह्या फेस्ता दिसा आमची सगळी मागणी समर्पिताना पवित्र सभेच्या सर गरजां पासत आमी मागया आमच्या बापा साईबाक सगळी मणियारांक आनी तशेंच धार्मिकांक भावार्थांत तांणी वाडोवन सगळी लोकांक भावार्थांत वाडोवन साक्ष दिवच्या कृपा आमी मागता तुमचे जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या भारत देशाच्या सर फुडाऱ्यांक आनी मुखेल्यांक आमच्या समाजेच्या आनी ह्या परिसरांत आशिल्ल्या राजकीय आनी समाजेच्या मुखेल्यांक सर्वेस्परा तुका समर्पित हांव तांकां सताची नितीची व्यक्ती तूं कर आनी ह्या गांवांत सर रितीनी बरेंपण करूंक आनी बरेंपण करूंक करतना कसली अडकळी हाडिनासतना रावोंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या सर पिडेस्तांक प्रायवंतांक बऱ्या भलायकेन तूं सांबाळ तांणी सर्वांनी तांच्या कश्टा वेळार तुका महिमा दिवंक आनी तांचे कश्ट धैर्यान सुसूंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या हर एका सांद्यांनी मोरये मायेक विशेष स्थान मान दिवन सदां तेर्स म्हणून पवित्र पुस्तक वाचूंक आनी मागण्याची आनी भावार्थी व्यक्ती जावंक कृपा दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक ह्या येवकारिस्ताच्या मेजापावरी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी तशेंच हांगासर दान धर्म केल्ल्या सर्वांक तशेंच हांगासर गेल्लीं त्या सावां तूं स्विकार कर आमकां सोमेस्तानी भावार्थान घट कर
तुका साक्ष दिवची धैर्यादी क्रिस्तांवां कर म्हण आमी तुज्या लागीं मागताव. बापा आमचे मागणे फुडल्या दिसांनी हांगासर जावचे फेस्ताचें आचरण वावरती संगती भोव यशस्वी रितीन जावंक तुजो आदार ह्या पुणशेताच्या रेक्टराक आनी समितीच्या सान्यांक सर याजकांक आनी धार्मिकांक आनी लायिकांक दी म्हूण मागताव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा तुझ्या उजीर आमी दवरली सगळी मागणी तूं स्वीकार कर आनी तुज्या पुत्रा मलीक रक्तान दोन काण आमकां समेस्तांक एक दीस सर्गा राजान सुख भोगूंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सम्या मारिफात. आमेन. उंडो आनी वाय बापा तूं स्वीकार कर. मासारकान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरे पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता. जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. उंडो आनी वाय बापा तूं स्वीकार कर. मासारकान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. जिनी बेनी आमची तुका भेटयता. सुकांत शेंदुका तुझे पातिता. मोरये पोरी क्रिस्ता प्रकाशित करता. उंडो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर. मासारकान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता. जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. उंडो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर. मासारकान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. म्हज्या भावानो भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानवंदी म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या तने बलिदान आपल्या मनाकडे आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदाबाक सिरस्वर तुम्हारून घेऊ. भोव पवित्र बापा हांव कुंवार मरयेच्या निश्कळम गर्भ समामस तुका आमी दिनवासन हे वाकणचें बलिदान आमी तुका समर्पीत हांव. ताचे वरवीं सर गुन्यांवांतली आमी दिसान दीस मेकळी जावन आमचे निर्मळ जिवीत तुका मानतात असलें वाकण्याचें बलिदान जावं पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर्तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत हांव कुंवार मरयेक जेन्ना तिच्या आवयन आपल्या कुशिव्यान सांबाळली तेन्ना मूळ पातकांच्या सर कथांतली तुवें ताका खेरीत मोगान निवारली. कुरपेच्या बर्तेन पवित्र केली. सगळो अपराध आमचो काडून उडोवंक निर्मिल्लो निश्कळांक निरापराधी शेळी तुज्या कुशेन मनशा सैमान जावंक आसतो खरो पूत हांव कुंवारी मरयेचो देखून तुज्या पुताक पावत आसली. अपूर्व आजापान तुवें आवय ससली. तशेंच ही तुजी दू जावंक पावली आराम आनी कुणा पवित्र सभेची जेजूची खत मेरी नासलेली रुपावन पतिणेची तुज्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार पवित्रतायेचो आरसो करून दवरची. निश्कळण ओंकारी प्रास उत्तम मूर्ती दुसरी कसलीच रचना तुवें येवजिल्ली केदींच भायर सरली ना तुज्या हातांतली आनी तुज्या परजेक तुजें बरेंपण आनी दया मागतली. अदीक श्रेष्ठ शारतीन मेळची ना दुसरी. देखून तुज्या दुता भक्ता सांगाती संतोषाच्या उमाळ्यान तुजी स्तुती आमी गायता. Povit, 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 Barbara so सर्वेस्पर तू. स्वर्गानी सो
संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सगी तुका जय 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 हो सगी तुका जय 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 सर्वेस पोराची नावी येता ताका जय जय सर्वेस पोराची नावी येता ताका जय जय ओ सगी तुका जय 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 हो सगी तुका जय 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 बापा करूस तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सजूंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी ताणें म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी ताणें म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात Mawarta sugut pergatuya सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पूर्ण जीवन परगुता तुझ्या येण्या सोमिया जेसू आम्ही अपेक्षा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता उजिविताचो उंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्य पृथ्वीमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बाप जराल्ड आयझॅक आमचो गवळी बाप सगळे याजक वर्गा बराबर आमची पवित्र सभा तूं प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे मये सांगाती तिजो पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मदूता आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सांलोरेसा बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोमयान शिकयल्ले मागणे आमी आज म्हणटाना आमच्या पवित्र सभेंत आनी आमच्या पिरगजेंत आशिल्ल्या सर पंगडांनी एक जावच्याक आनी एकवटा खातीर मागणे म्हणून हे मागणे म्हणया आमच्या बापा तुजे नांव पवित्र जावं तुजे राज तुमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतलें तूं आमकां निवार
दया करून या जिवितान सवस्त काय तूं आमकां दी सर्गीचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरभुशान अत्रेकतल्याक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सरपातकांतले सुटय आनी सराकातांतली वाटय कित्यार सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां हांव शांती दवरतां म्हजी शांती तुमकां दितां आज आमच्या पातकांचेर न्हय तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुज्या कुशा प्रमाणे ताका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसो एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संसाराची पाप काटले आमची काकूत देवाचे शेळी संसाराची पाप काटले देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सुभागी सम्या म्हजे भितरचे म्हाका भोवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ देवा नाविशीव तुझे पगार म्हाका मोच्या कर्याची वा मोच्या कर्याची वा काळीज मोची लालिता तुका मोच्या मोगाळ देवा नाविशीव तुझे पगार म्हाका मोच्या कर्याची वा मोच्या कर्याची वा विशितान तलवारीचे अर्पण राया जेजूचे अर्पण राया जेजूचे समाधान वार्ता म्हाका दैविक देणे सर्गीचे दैविक देणे सर्गीचे तू सोम्या मोसो आदारानी भरवसो साचीने वाटे सांगात मोसो काळीस मोचे लाले तुका मोच्या मोगाळ देवा नाविशीव तुझे बगाल म्हाका मोच्या कर्याची वा मोच्या कर्याची वा तुझी दावण येता सोदून तुझो आसरो सोदून तुझो आसरो मोचे सर्वच तुका दिता ना कोण म्हाका दुसरो ना कोण म्हाका दुसरो तू सोम्या मोसो आदारानी भरवसो साचीने वाटे सांगात मोसो काळीस मोजे लालिता तुका मोच्या मोगाळ देवा ना
मोच्या कर्याची बा मोच्या कर्याची बा काळजांतच्या स्वादी जेसू तुका हांव नेता जेसू हसून अर्गा दिता सोमी देव मोसो सोडवंगार मोसो आयलाय मोचे घरी सांग सैरो पाती हांव करी इश्सालाय मोसो तुझे कसलो मेळचो ना दुसरो काळजांत आसच्या स्वादीक जेसू तुका हांव वंदिता भक्ती पोळी तुका जेसू हरसून अर्गा दिता बापा आसर्या विस्मिता घडणारा भाग्यवंत हांव ख्वार मरयेन तुज्या पवित्र पुताक आपल्या कुशव्यान घेवचो आसलो देखून तुवें ताका मूळ पातकाच्या खतांतली निवारली आनी तुज्या जिवान सबामपणी भरली त्याच तुज्या पुताक ह्या संस्कारांत आमी घेता हांव देखून ताचे स्वरवी आमकां दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर ह्या उतरावर जिविताचे बर्तेक आमकां पावय हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आणि बहिणीनो आयच्या या मिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचे बलिदान आमचे खातीर भेटोवन अपूर्वेचे आराधन सोलोन व्हेल्ल्या मानादीक बाप विजय मचादो निर्देशक मंगळज्योती केंद्र मंगळूर DSS हाका तुमच्या नावी हांव आभार मानून घेता देव बरें करूं म्हणटा ताच्या मिसावान बरें मागता तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या आमच्या बाजिलिकाच्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं बाजिलिका आजापाचो सांत वार्षिक महापरब जानेवारीच्या 22 तारखेतावन 20 आनी 6 तारखे पर्यंत आसा 21 तारखेर सोनवारा दीस 20 आनी 1 तारीख सोनवारा दीस 3.5 वरांचेर पिडेस्तां खातीर विशेष मीस आसतलें त्या दीस भाऊ बांदवपणाचो दीस आसतलो परगट तरान एवकरिस्ताक मान करनासतल्या आनी पिडेस्तां खातीर त्या दीस विशेष तरान मागतल्या दुसऱ्या दिसांनी पिडेस्तांक काडूंक हांगासर पास आसल्यार येवंक कस जातलें देखून 21 तारखेरच येवच्याक पिडेस्तांक आपोवन हाडच्याक विनंती करता ह्या फेस्ताक तयाराय जावन 13 तारखेतावन 9 आराम जाता सकाळी 1 सांजेर 1 आसतलें सकाळी 9 वरांचेर आराधन 9:30 वरांचेर मीस आनी उपरांत पिडेस्तां खातीर मागणें आसतलें सांजेर 4:30 वरांचेर 9 5 वरार मिसाचें बलिदान आसतलें इमॅन्युएल म्हणलो बूक क्रिस्ताच्या जल्माच्या परबेक 9 आमच्या बेजिलिकाच्या स्टॉलांत मेळटा मोल फकत 40 रुपये हे 9 डिसेंबराच्या 16 तारखेतावन 26 तारखे पर्यंत 9 दीस आसतलें सुख नासतना मागचें क्रिस्तियनाच्या काळार ह्या 9 मुखांतर सर्वांक विशेष कृपा लापोवन दी म्हणलें आमचें मागणें देखून हो बूक घेवन 9 आराम करा भक्तिकाच्या गमनाक ह्या पवित्र तळार जायतीं बरीं कामां जावन आसात दानीच्या आनी भक्तिकांच्या फिरगजेकारांच्या सहकारान ह्या पवित्र तळार ह्या पूर्ण तळार सान लोरेसाच्या मजतीन जावन आसात दिल्ल्यांत आमी घेता आसत्या तोंडान दिता तो घेता त्या देखून हांगासर आमी जोणाचो भक्तिकाचो सांको वाडोवन येता तुमी तिसऱ्या सायडीन पळयतात दोनी सायडीनी कोदेलां दवरतात आनी हे बांकी आमी रिपेरी केल्यात सद्याक ती वाणच्या पासत सर्गीच्या सर पदवेदारा बापा ह्या पवित्र तळार जायतीं अजापां तूं करता जाय सर दानीचेर भक्तिकांचेर
आनी एका नोवेनाचे मुर्दोम जावं पिरजेन जावं जेवणाचे प्रयोग जावं वंतिगे जावन विविध तरेनी दान दिवन ह्या पवित्र तळाच्या उदरगे खातीर सांत लोरसाच्या माना खातीर दिवच्या हर एका भक्तिकांक बावडत्यांक आशिर्वाद घाल. ह्या मानाच्या वातीचेर आशिर्वाद घालतना तूं वात उजवाडोव दी, तांच्या कुटुंबांत दिसपडतो ग्रास मेळोव दी, कुटुंबांत बरेंपण जावं दी, दिसपडतो ग्रास तांकां लाभोवंक कितें कुडी आत्म्याची भलायके खातीर ती मागतात तांची तेसावां मुर्दोम पिरजेन मारिफात देवाक आराधन जावं दी. आनी तशेंच जेवणाचे प्रायोजक रावल्ल्यांक बरेंपण लाभोवंक पंथीगे दिल्ल्यांक आशिर्वाद लाभोवंक हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां नांवां पयल्यानी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. पिरजेंत नवीन मतायस शिरवां, नवीन मतायस शिरवां. मुर्दोमू अनिता डिसोजा पांबूर, अनिता डिसोजा पांबूर. समारिया लोबो पुणे, समायरा लोबो पुणे. जानिस टेलिस बैदाळ, जानिस टेलिस बैदाळ. जेवणाचे प्रायोजक क्लेवान शालेट डिसोजा किन्निगोळी, क्लेवान शालेट डिसोजा किन्निगोळी. आलिस दांती मुंबई हिणे ह्या म्हयन्याच्या एका ब्रेस्तारा प्रायोजक जावन रावल्या, ती आज हांगासर आसा. आलिस दांती मुंबई ताणें येवन वात स्विकार करची. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां हेमा अँड क्लिफर्ड लुवीस अँड फॅमिली दुबय, हेमा अँड क्लिफर्ड लुवीस अँड फॅमिली दुबय. अल्बन रोजा डिसोजा नक्रे, अल्बन रोजा डिसोजा नक्रे. लेट एवजिन नोरोना दिता फ्लावी पांबूर, फ्लावी पांबूर. अरविंद अँड आश्विन डिसोजा पांबूर, अरविंद अँड आश्विन डिसोजा पांबूर. विलियम बॅप्टिस्ट डिसोजा मुंबई, विलियम बॅप्टिस्ट डिसोजा मुंबई. शॉन नोरोना शिरवां, शॉन नोरोना शिरवां. लीना पिंटो बैदाळ, लीना पिंटो बैदाळ. ಸೌಮ್ಯಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರಿಯಾ ಬುಕಾನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 155 155. आनंद बरी सालो रेसा नमान तुका वाढतीर सांता जीव सय दिलोय क्रिस्ता पासून परसळी घेती आमकां दिवून जोड दी आमकां क्रिस्ता सूट सुडाय आनी तिरासाण बावाडटात आमच्या स्वंत मोगाचे गुरू ती लढाय लपतो साखरेक मोगाळा जेसूच्या. सांत लोरेसाक नोवेनाच्यो मागणे हे जैतेवन मार्तिरा सांत लोरेसा तरण्या प्रायरीस बावरत्या खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्ल्या आयकमचें कालतें मागणें वर्त्या पातयेन आमी तुजे सरसी आयल्या. जिवो बावर तीर बरवसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो खरो मोग आमकां जोड दी. आमच्या अभ्यासाक सरी जावन निश्कळपण आमचें तें परजळशें कर. आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारी वडिलांत तें कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन त्यांनी कश्टान वरांत आसल्यांक आमच्या संद्रपा प्रमाणे आमी पावशें कर. आनी बावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळोशें कर. तुज्या बळदेक मजतेन देवाचें राज संवसारार विस्तारों दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सरगर्जांनी आमकां पाव. प्रत्येक सांत लोरेसाच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. जाग्याचे समस्ये पर्याय जाल्ल्या खातीर बरें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात. पॉयंट बऱ्या तरेन जाल्ल्या खातीर, सामकुळतावन गूण जाल्ल्या खातीर, BP नॉर्मल जाल्ल्या खातीर, आमल पिवणेतां सुटका जाल्ल्या खातीर,
7 वर्सां उपरांत दुसऱ्या भुरग्याचे देणे लाभल्या खातीर जायतो तरान सांत लोरेन्सा लागीं मागलो उपकार मेळिल्ल्या कसोत अर्घ दितात. उपकार पावडूंक कसो तुजो आमकां दिल्ल्या सरदेण्याचो दिसान देस उगडास करतलो तुजो तुज्या आदाराचो. सांत लोरेन्सा मरिफात मागलो उपकार मेळोवंक बरी भलायकी मेळोवंक भुरग्याचे देणे लाभोवंक मोतीक समाधान मेळोवंक चिंतिल्लें काम बेगीन जावंक नवें घर बांदूंक फावो जावंक विजा मेळोवंक चिंतिल्लें काम बेगीन जावंक दोळ्यांत आसले ट्युमर गूण जावचे खातीर मागतात. सांत लोरेन्साच्या मजतीन बरी न्हीद मेळोवंक बिझनेस बरें जावंक बरें बिझनेस सुरवात करूंक पोंताक पावोवंक IELTS एग्जाम पास जावंक कोलेस्ट्रॉल गॅस्ट्रीक गूण जावंक गुडका आनी आमल पिवणे संपूर्ण तरान सुटका जावंक ब्लॅकमेलांत सुटका जावंक वायट संवयेंत सुटका मेळोवंक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक तकली फटाफट गूण जावंक हेर फॉलिंग स्टॉप जावंक BP नॉर्मल जावंक हार्टाचे ब्लॉक सोमा जावंक गर्भकोशाचे सिस्ट गूण जावचे खातीर जेजूच्या नांवान मागतात. दया दाखय सोम्या दया दाखय तूं सांत लोरेन्साच्या मजते दया दाखय तूं दया दाखय सोम्या दया दाखय तूं सांत लोरेन्साच्या मजते दया दाखय तूं. सिस्ट गूण जावंक गरासच्या जरल्यांच्या उपाद्रतावन सुटका लाभोवंक जाग्याचे पेपर्स मिस जाल्यान ते बेगीन मेळोवंक जाग्याचे आसले सगळे तक्रार निवारण वाटेचे तक्रार निवारण पर्याय मेळोवंक जीक मेळोवंक बिल्डींग बऱ्या मोला मोकाक विकून वचोवंक वेरिकोस गूण जावंक उसलें शिकाप बऱ्या तरान जावंक जागो नावार जावंक कोर्टांत आसली केस बेगीन इत्यार्थ जावंक रिजल्ट बरें येवंक पॉयंट बऱ्यान जावंक बरी सैरीक लाभोवंक चोरी जाल्ले भांगर पयशे पाटी मेळोवंक हात पांयांक बोळ बळायकी मेळोवंक रान मन जतीतावन तोटाक बाद करिना येतले बरी जावंक अलर्जी गूण जावंक थायरॉयड गूण जावंक पेंकड गूण जावंक शिकपाक चड महत्व दिवंक कुडीची सर पिडा गूण जावंक भायर पडिल्लो पासपोर्ट पाटी मेळोवंक राग हगे मोसोर झगडे उणें जावंक बेम पयस जावंक शिरांचे समस्ये पर्याय जावंक आमल पिवणे सांडून वचोंक पिडा गूण जावंक डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक मागते आसात. सांत लोरेन्साच्या मजतीन इंटरव्यून पास जावच्याक जागो विकून वच्याक गोबायला मदें मानासता पयस जावंक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोद मेळोवंक जिटा म्हणल्यार भयणीचे कॅन्सर पिडा गूण जावंक फातिमा म्हणल्यार स्त्रियेक आंगार रक्ताचे गेटे जाल्यात तशेंच ताळो आनी लांगसांत आसलें इन्फेक्शन गूण जावचे खातीर तिची भलायकी पाटी मेळोवंक उजव्या पांयाची विशेश दूख बरी जावंक प्रत्येक तेसावा खातीर मागतात. एका दादल्या पांयाचे हाताचे बोळ पाटी मेळोवंक एका स्त्रियेचे आमल पिवण येता सुटका मेळोवंक एका स्त्रियेचे पोटाची सर समस्ये पर्याय जावंक एका फर्स्ट इयर PUCन शिकच्या पोटाची दूख कितले वखत केल्यार गूण जायना संपूर्ण तरान गूण जावंक इस्कॉलान बऱ्या तरान शिकोवंक आडकल येना जावचे खातीर मागतात. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕರ್ತರದ ದೇವರು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ವಿಶೇಷ ಕೋರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳದ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲಪ್ರದಾಯಕವಾಗಲು
ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಲು ನಾವು प्रार्थिसोण आम्हा सोमेस्तच्या गरजा बसत कोसे सायबीण आमची माय विनाती करूं दी आनी सांत लोरेस आमचे खातीर विनाती करूंक ह्या पयणारांची पात्रून जावन आसची गियात माय सर यात्रिकांक भक्तिकांक तिच्या गोपांतले मागण दिवं दी आनी सर्गींच्या बापाचे आशिर्वाद दिवं दी म्हणून आमी मागया दया दाखय सौम्या दया तो सालोरेसाच्या मजती दया दाखयतो शेकी बावरत्या प्रमाणे बरे क्रिस्तींची जिवन बगी मोरान मरून सरकार तुझे संगता सस्नात देवा खोगडसूचे बाग आमकां समेस्तांक फावो कर मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो संखादी आनी आमी आमचे सुकल्या बक्षिता तशें आमची बदकां बगूच आनी आमकां तळणेंत पडूंक दिनाका ओन वायटान ती आमकां मान मरिये कृपेन भरलेले सुमी देव तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव फळ जेकुस्ती जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमो अभ्यंगात विनंती कर आता आनी आमच्या मनाची घडी मान मरिये कृपेन भरलेले सुमी देव तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जेकुस्ती जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमो अभ्यंगात विनंती कर आता आनी आमच्या मनाची मान मरिये कृपेन भरलेले सुमी देव तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जेकुस्ती जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमो अभ्यंगात विनंती कर आता आनी आमच्या मनाची घडी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दृश्य आदी तशा सांत लोरीस मारती रामा पसत विनंती कर प्रार्थुया ये सर पदवेदरा देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवणाच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केन्ना आमी पालवशें कर म्हणून लालेवन मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर आमची पिडा शिडा मरिये माय मरिफात सांत लोरिसाच्या विशेष मजतेन आमकां गूण जावं दी हे पवित्र उदक शिंपडयल्ल्या मरिफात पातकांचे बोगसाणें मेळों दी या पवित्र आत्म्याच्या तेलान मागिल्ल्या मरिफात सर आमच्या कुडी पिड्याक गूण जावं दी बरी भलायकी मेळों दी पवित्र आत्म्याचे देणे मेळों दी म्हणून आतां आमी विशेष तरान मागया सोम्याचे नावे आमचो आदार ताणे रस्ता सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे आणि तुझे सृष्टी पावून घे. सोमी तुमचे सोबे आसू तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सर पदवेदारांनी सासन देवा तुझे गुण करचे सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कष्टांच्या तुझ्या या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वाची साकरांचेर साकरणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आमच्या लागीं मागोंक सांगले हर एका पिडेस्तांक तूं आतां आपड आनी गुण कर पातक्याक शिक्षा जावन रेवडल्या सर बानपासांतली तांकां सोडय मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर तुज्या गणित काकुलतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्त सालोरेसाच्या मजत प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या बासिलिकान तुज्या दैवीक साव संतोष आनी समाधान ताका मेळची दादोसकाय तांची जावं दी अशें ती जोडुली अशी शांती जोडुली ती सकडी साकरा आनी साकरणी जेजू क्रिस्ताच्या शिकवण्यानी देखी प्रकार चलून तुजो मोगानी बरेपण पासारची करी भक्तिवंता जावन जियोवचे आनी महिमा दिवचे माग तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफा सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाटोर तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार
मागण्या देवो ए चेतय तू रावों ए स्वार्थ सो वाकों ए चेतय तू जिये पवित्र देवो ए चेतय तू रावों ए स्वार्थ सो वाकों ए चेतय तू जिये पवित्र देवो ए चेतय तू रावों ए स्वार्थ सो वाकों ए चेतय तू जिये हंकार मोसोर दोस्ताना करते पण तू शीख वांकडी चिंता येताना मोरे करूंक शीख पवित्र देवो ए चेतय तू रावों ए स्वार्थ सो वाकों ए चेतय तू जिये पवित्र देवो ए चेतय तू रावों ए स्वार्थ सो वाकों ए चेतय तू कायन पोटाना आदार तुझो लाभ मागण्यार ध्यानार आसताना पोटाक स्वागो शीख पवित्र देवो ए स्वार्थ सो वाकों ए
भाग्यवंत लोरेसा आमा बसो विनंती कर भाग्यवान कुर्साचे कृपे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाची आणि पित्याची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन